नमो नमो जेजू क्रिस्ता मुंड्यारो पाली पोरस्या नमो नमो सोडगोंडारा सक्रामितांतां कारक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता मुंड्यारो पाली पोरस्या नमो नमो सोडगोंडारा सक्रामितांतां कारक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता मुंड्यारो पाली पोरस्या नमो नमो सोडगोंडारा सक्रामितांतां कारक्षा सरकी सो देव तू आमकां मेळो रावलाय सरकी सो देव तू आमकां मेळो रावलाय देव पोंडी पोंड तुवें ओंड्याचेरू घेतलाय देव पोंडी पोंड तुवें ओंड्याचेरू घेतलाय मुंड्यारो कार्य तूं आमचे संगी रावताय मुंड्यारो कार्य तूं आमचे संगी रावताय आमच्या मोगान वरून तुकाच समर्पिताय आमच्या मोगान वरून तुकाच समर्पिताय आमकां समर्पण हात उबारून नमो नमो जेजू क्रिस्ता मुंड्यारो पाली पोरस्या नमो नमो सोडगोंडारा सक्रामितांतां कारक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता मुंड्यारो पाली पोरस्या नमो नमो सोडगोंडारा सक्रामितांतां कारक्षा Alleluia, 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 Somian Jesus, tu vou mogar, tu sadam budar, tu sadam suvishwasi, tu kakul de chembandare, tu kalto, tu bolo, tu servo boro. देखून आज हांव संतोष पावता आज हांगा जमलेले हांव एकलीं तुका आराधन करता खावन येता कुर्सा पर्यंत तुवें हांव एकल्यांचो मोग केला
तुकाच आमकां तुवें समर्पण दिलां. तुज्याच मासा रक्तान आमकां तुवें पोसलां. ह्या सर्व तुज्या वर्त्या देण्या पासून तुका हर्सिता, तुका वंदिता. तुजो विश्वासी मोग अनुभव करूंक आनी तुज्या समर्पीक मोगाक साक्ष जावच्याक तुवें प्रत्येक जावन काजारी बेस तुवें दिला. काजारी बेस बऱ्या तरेन जीवन तुज्या मोगाक साक्ष दिवच्या सर्व काजारी जोड्यां पासून आज आमी तुका अर्घां दिता. आमचे जिविता दन्यांत तांचे विश्वास आनी समर्पित मोगाचें फळ जावन आसा. आज आमी कितें आसा ते तांच्या लग्न बेसाच्या समर्पणाचें फळ. आज असले जायत्या काजारी जोड्यां द्वारे तुजो मोग नियाळूंक आनी अनुभव करूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्घां पाठयता. होगळाप तुका आमी दिता, स्तुती तुजी करता. मोगाळा जेजू खवणे थावन कुर्सा म्हणसर आम्हा हर एकल्यांचो मोग केलो. आम्हा हर एकल्यांची राखवण तुवें केली. आनी तुवेंच म्हणलें शुभ वार्तेंत हांव जावन आसा दाखवाल आनी तुमी जावन आसात म्हजे फांटे. जो कोण मुजेन तेंची डोन रावता तो खंडीच एक सुरू जावन उरसो ना. आमच्या दिसभरत्या जिवितांत कश्ट निरासपण बेजार आमी भोगतना, काजारी बेसांत एकसुरपण आमकां भोगतना, निरासपण आमकां भोगतना, अविश्वासीपण आमच्या जिवितांत दाखयतना तुज्या शुभ वार्तेची उतरां उडासाक येता. जेजू तुमी कळवळचे न्ही, मुजेर विश्वास दवरा. तुमचे सर्व कळवळे पयस जातले. वय जेजू आज तेच कळवळे कान घेवन, तेच निरासपण कान घेवन, तेच बेजाराय कान घेवन, तेच अविश्वासपण कान घेवन आज आमी तुजे मुखार आसा. मोगाळा जेजू तुज्या आदीन आयिल्ल्या हर एकल्यांचे जिवीत तुवें पवित्र केलें, बेसांवांनी भरलें, आशिर्वादांनी तांकां भरलें. आज आमचें जिवीत तुज्या मुखार आमी दवरता. आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर, आमकां राख आनी सांबाळून व्हर जेजू. जिणेची सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. जिणेची सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. तुझे धांवन बुजोवन आशेवन हांगा रावल्या. तुझे धांवन बुजोवन आशेवन हांगा रावल्या. जेजूये आमकां मेळोंक तूं ये. जेजूये आमकां मेळोंक तूं ये. तुझे कृपेचे देण्या भांडार घेवंक ये. तुझे कृपेचे देण्या भांडार घेवंक ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. Undialu pame ponasya. Namo namo sarvandara. Sakramentam karasya. Namo namo Jesu Christa. Undialu parle ponasya. Namo namo sarvandara. Sakramentam karasya. भावनाने भयणीनो, आमचे खातीर देव दिल्लो, आमच्या जिविताचे साक्रिफायस दिल्लो जेजू आज आमचे मुखार आसा. थोडो वेळ आमचे दिश्ट ह्या सक्रमेंता वयर आमी दवरया. पळय ह्या सक्रमेंतांत उंडो आसा, तुजी जेजूची कूड आसा, त्या कुडी वयर जेजू कुर्सार मुखळोन आसा. भावनाने भयणीनो, काजारी जोड्या सांगाता तुमी हांगा आयिल्ल्या सर भक्तिकानो, जेजू कित्या खातीर ह्या कुर्सार मुखारलो.
कित्या खातीर आपले हात विस्तरून आपल्या कुडीच्या हर एका विस्वातान रगत भरयलें आमचे खातीर, मनशा कुळा खातीर, आमच्या निराशपणा खातीर, आमच्या ते असल्या आविशपणा खातीर जेजूने सर्व करूंक पडलें. मनशां खातीर मनीस आनी संवसाराक आयिल्लो जेजू आमकां हर एकल्यांक बाबा तांकां बक्षिते कितें करतात म्हूण तेंच नेणांत म्हणली उतरां मुखांतर आमकां कुर्सात हावन त्या वळवळ्यांत हावन त्या चर कुर्सार आसल्या त्या कश्टांत हावनी त्या मदीं आमकां तो बक्षिता मोगाचें न्हू कितलो अपारमीत मोग जेजून केला. थोडो वेळ मौन रावया. कुर्सायल्या जेजूक, सक्रमंत आसल्या जेजूक, खावण्यात हाडून कालवारी दोंगरा म्हूण आसला आमी हर एकल्या खातीर जीव दिल्ल्या जेजूक ते बरेंपण आमच्या जिवितांत नियाळ्या. तो आमकां सांडून घालचो ना. कितलेय कश्ट आसकांत निराशपण जिवितांत आयल्यार, आमच्या खासारी जिवितांत अविश्वासपण आमी दाखयल्यार जेजून पवित्र केलो तो सक्रमेंत आमच्या मोसरा रागा द्वेषाद्वारे आमच्या त्या अहंकाराद्वारे आमी तो अपवित्र केल्यार जेजू लागीं आमी गेल्यार खंडीत जावनी तो आमकां कितेंच म्हूण नासतना आमकां हर एकल्यां बक्षितलो. कितलो अपारमीत मोग जेजून दाखयला मोगाळ भावान आनी भयणीनो. एक थोडे सेकंड जेजूच्या त्या रुपण्याचेर आमचे दोळे कंसोवया आनी जेजून वारयले हर एक रगत रक्ताचे थेंबे आसा आमचे वयर पडून आमी हर एकल्यां पवित्रताने केल्यांत. त्या थेंब्याचें मोल कितलें म्हूण आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवया. सगळ्या संवसाराची पातकां त्या रक्ताच्या थेंब्यात हावन निवारल्यांतर या बक्षिल्यांतर जेजू ते कितली सगत आसा भावान आनी भयणीनो. जेजूक सक्रमेंतान आमी सेव घेता आसतना प्रत्येक जावन तो जेजू आमच्या जिवितांत सर बोळ दिवन दी. आमचे थंय असले अस्कत काय सर पयस करून दी. आमकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन आमचे खासदारी बेस बऱ्या तरान सांबाळूंक सर्व सकत दिवन दी म्हूण प्रत्येक रितीन आमी मागया. दया करून बसया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जेजून अपरिमीत मोग आमी हर एकल्यांचेर दाखयला. आमकां खंयच्याच घडी जेजून सांडून घालूं ना. सबारपटी आमी आमच्या अहंकाराद्वारे, स्वार्थाद्वारे, आमच्या त्यासल्या द्वेषाद्वारे, मोसराद्वारे, संवसारीक वस्तूक लाभून सबारपटी आमचो मोग केल्ल्या, आमकां मोग दिल्ल्या, आमकां हर एकल्याच्या कुडीर आसले घाय थांबयल्ल्या जेजूतान आमी पयस गेल्या जाल्यार जेजू हर एकल्यांक फाट्यां पळयता. पळया साकेव सबार सुखी ताणें केल्या, सबार पातकां ताणें केल्ली आनी एक दीस आपणाक जेजूक पळयचें म्हणल्यार आश्चर्याचें थंय वेता आनी तो रुखा सोडटा. कित्याक ताची कूड मस्त ल्हान जावन आसली जाल्यार जाकेवान जेजूक पळोवच्या पयलीं जेजूच ताका पळयता आनी म्हणटा साकेव सकलो देव आसता हांव तुमच्या घरा रावोंक आशेता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी सर्व जाणा आमकां कितें जाय म्हण जेजूक आमी विचारच्या पयलींच तो जाणा. त्या खातीर आमचे कसलीं पातकां आसात, आमचें कसलें उणेपण आसा म्हणून जेजू खंडीत जावन आमी सांगच्या पयलींच तो ताका गोथो आसा. त्या खातीर खंडीत जावन आज आमी हर एकल्यांक तो आपयता. बोवा पुता सकयल देव आज तुजे सांगता म्हाका रावोंक आशा आसा. आज तुजे सांगता तुजे कुटुंबा सांगता तुज्या बेस काजारी बेसांत म्हाका येवंक अवकाश करून दी. तुजे सांगता हांव रावोंक आशेता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, सर बरेंपण जेजून केलां, सर आशिर्वादान जेजून दिल्यांत, सर बेसांवांनी जेजून आमकां भरलां. तर ताका आमी अर्गां स्तुती पाठोवया. आमच्या जिवितांत केलें सर बरेंपण नियाळन जल्मातो नेदळ मुनासर आमच्या जिवितांत आमी केल्लीं सर कामां, आमकां मेळ्ळीं सर आशिर्वादां सर्व जेजू जावन आयिल्लीं जावन आसात. तर त्याच जेजूक अर्गां पाठोवन आमी ताका दिन वासुया. तुमचे जबाब अर्गांनी होगळाप तुका सोमिया जेजू. अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू. उण्या रुपार या सक्रमेंतांत हजार आसा आशा जेजू. अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू. तुझे मांस आनी रगत आमचे आत्मीक पोशण जावन दिल्ल्या जेजू. अर्गाने होगलाप तुका सोमिया जेजू. नीस देव आनी नीस मनीस जावन आमचे मदें आयिल्ले जेजू. आमकां पातकांत सोडून नवी रचना केल्ल्या जेजू. बापाचो मोग आमकां कळीत केल्ल्या जेजू.
जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या खातीर कुर्साचे कश्टाचे मरांचो सुंगल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. हो वेळ तुका आराधन कुर्साक कुर्सूंक फावो केल्ल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमकां बरें कुटाम फावो केल्ल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya आमकां बरी Jesu. आवय बापाय भाव भयणी फावो केल्ल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या कुटुंबाच्या रोतल्या स्वर बेसावांक आशिर्वादांक जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमकां वर्तो सक्रामेंत लग्न सक्रामेंत फावो केल्ल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. ह्या लग्नाच्या सक्रामेंतान सुटसुटीत जिणेन जिवंक आमकां कुमो केल्ल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या कुटुंबांत लग्न जिवितांत शांत समाधान हाडल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमचे लग्न जिवीत पवित्र केल्ल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमकां देखी बरीत मलादीक भुरगीं बाळां दिल्ल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. सोर पिडेशिडांतले विज्ञान वरांतले राखल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमकां शांती समाधान फावो केल्ल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. ओ दिसपडतो आयच्या दिसा दिसपडतो ग्रास सोडून कुमो केल्ल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. तुझ्या आवयक आमच्या आत्मीक आवय जावन दिल्ल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. आमच्या कष्टा दुखांत सुख संतोषांत सांगात दिल्ल्या जेजू Argani hoglap tuka sumya Jesu. अर्गां तुका सोम्यान जेजू Argani tuka sumya Jesu. भोगलाप तुका सोम्यान जेजू Hoglap tuka sumya Jesu. स्तुती तुका सोम्यान जेजू Tuti tuka sumya Jesu. येसुवे स्तोत्र Yesuve sotra. येसुवे स्तोत्र Yesuve sotra. येसुवे आराधने Yesuve aradhane. येसुवे आराधने Yesuve aradhane. येसुवे वंदने Yesuve vandane. येसुवे वंदने Yesuve vandane. येसुवे महिमे Yesuve mahime. येसुवे महिमे Yesuve mahime. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावांनो आनी भयणीनो वर्त्या रितीन जेजून आमकां तसो मोग त्या पवित्र सकामेका मुखांतर आनी दिसपडते क्रिस्ता मुखांतर आमकां अनुभव करूंक मोग केल्या भावांनो आनी भयणीनो जेजून केल्ल्या त्या मोगाक ताणें दिल्या लग्नाच्या वर्त्या सक्रामेंताक आमी कितले जाण ऋणी जावन आसा आज आमी ऋणी जायचे कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसार आमकां पळोवंक जेजून दिल्लो वर्तो सक्रामेंत जावन आसलो लग्नाचो सक्रामेंत कित्याक म्हळ्यार आमच्या आवय बापायनी आमकां जल्म दिल्लो त्या सक्रामेंतांत लग्नाच्या सक्रामेंतांत एक जावन आमकां जल्म मेळ्ळो जावन आसा आज खंडीत जावन जेजूक आमी अर्गां पाटयचे ताणें वर्तो मोग आमच्या दिसपडत्या जिवितांत ताणें आमकां दिला आनी आमचो मोग ताणें केला कोणायकी एक सुरो सांडून जेजून घालूं ना जिविताच्या हर एका घडये आमकां ताणें बुजवण दिल्या आमच्या आवय बापाय जावन दी आमची भाव भयणी जावन दी जायतीं मोगाची मनशां आमी सर्व जाणां आमच्या खासदारी बेसान तेंची येतात आनी खासदारी बेस कशें देव आपोवणें आसा की आसा की बेस आसा तशेंच खासदारी बेस एक पवित्र जावन आसा कित्याक खासदारी बेस ह्या जाकाच्या बेसात थावनी मस्त पवित्र कित्याक म्हळ्यार ह्या जाकांनी जल्म म्हणजे कुटुंबां थावन भावन आनी भयणीनो लग्नाचो बेस एक वर्त बेस जावन आसा आनी आज जेजू आम्हा हर एकल्यांक कशें जेजू पवित्र सभे कडेन विश्वासी जावन रावलो आपल्या पोतीने पवित्र सभे कडेन विश्वासी जावन रावलो आज तशेंच लग्न सक्रामेंतांत ती पती पोतने कडेन एकामेकाक विश्वासी जावन रावूंक जेजू आपोवणें दिता मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजूच्या काळार ताच्या पवित्र सभेत तावन म्हणजे ताच्या पोतीने तावन सबार कश्ट जेजून अनुभव केल्यात जावं सुदेव जावं फारिसेव जावं ब्रदन्यासक जावं सादे लोक जेजू तावन पुना मागताले जेजून केल्लें सर बरेंपण तांकां दिसोंक दिसल्यार जेजू तें सुखी तें सोदून काडटले ताच्या काउन्सिलाक सयती लोकांनी मारलें जावन आसा जेजूक पर्वत तावन लोटूंक सयती पळयलें ताका जिवेश मारूंक सयती पळयलें ताचे वयर नाका जाल्ले अपराधी मानूंक सयती लोकांनी पळयलें इतली पवित्र सभा जेजून बांदून हाडल्यार तातूंत सबार कश्ट जेजूक मेळ्ळे जाल्यार जेजू त्या पोतीने सांगता त्या पवित्र सभे सांगता तो विश्वासीपणान रावलो हर एक कश्ट आपल्या पतीनेचे म्हणजे पवित्र सभेचे म्हणजे आमच्या हर एकल्यांचे कश्ट जेजून आपलेच कश्ट म्हणून आपल्या खांद्यार ताणें वयले मोगाच्यान तितलो आभारी मोग ताणें आमचो केल्लो आमकां एकल्या की एक सुरे रावंक सोडूं ना ताणें बगर हर एकल्याचो ताणें मोग केलो तो कोटकारां सांगता पातक्यां सांगता पिडेस्तां सांगता ताचे विरोध उरयल्या सांगता सर्वां सांगता तो बोर जातालो सर्वांचे खस समजतालो सर्वांक आशिर्वादां दितालो
भेदपदाचे दिनातलो मनस्तापताचे दिनातलो जेजू लागी आयले हर एकले रित्या आताने आयले री यथेष्ट प्रतिफळ घेवन ते फाटीं चलतले जावं फुडें रक्त 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाची स्त्री वळवळून आसली जेजू लागी क्रेग ती आयिल्ली सर्व संवसारी मेडिसीन ताणें केल्या उपरांत जेजू गूण करता म्हणलें चिंतापचे तें आयलें आनी जेजूचें तें वस्तू रापडल्यार आपूण गूण जाता म्हणलें तें बघाप तो बरो वस्तू त्या स्त्री थंय आसलो आनी ती जेजू लागीं आयली तिचे वस्तूर ती आपडता आनी तिचे रक्तस्रावाची पिडा गूण जाता भावन आनी भयणीनो कितलें जेजूक पयस दवरल्यार जेजू त्या स्त्रियेची पिडा अकरेक गूण करता कित्याक आमच्या जिवितांत ती कोणी आमकां सांडल्यार आमकां जाय जालो जेजूस भावन आनी भयणीनो लग्न सक्रमेंतान जाल्यार लग्न सक्रमेंत जोडटना लग्न जावच्या मदगां 3 जण असतात पती पत्नी आनी जेजू या देव एकलो ना जाल्यार ते लग्न सक्रमेंत पवित्र जायना भावन आनी भयणीनो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत प्रत्येक जावन काजारी जोड्या मध्ये लग्न संस्कारा मध्ये जेजूक आमी हाडीचे मागण्यांत आमी चड मेतेर जायचे मागण्याचे मनीस आमी जाल्यार आमच्या जिवितांत खंयचेय बेस्ट जावं दी याजाकी बेस जावं दी लग्नाचो बेस जावं दी दुसरे खंयचे बेस जावं दी खंडीत जावन आमकां पवित्रपणे ते सांबाळूंक साथ जाता कित्याक जेजून ते बेस घडले जेजून ते बेस पवित्र केल्ले जेजून ते सक्रमेंता मुखांत आमकां पवित्रपणाचे जिणी जिवंक भगेंतपणाचे जिणी जिवंक आमकां आपोवणें दिलें तर तो जेजू कितलो मोग आमचो करता एक सूर आमकां सांडून घालना एक सूर आमकां तो सोडूंक सोडिना जर तर आमचें तें निरासपण आसा तर बेजार आसा तर खंयच्या देव तेंपला वचून सक्रमेंता मुखार आसल्या जेजूच्या कुडी मुखार वचून आमी मागल्यार खंडीत जावन आमचें तें आसलें सर्व तें निरासपण पयस वता प्रशांत फोन आमच्या तोंडार आमकां पळोवंक मेळटा हे खरें समाधान आमकां जाता आनी तें आमकां जालां भावान आनी भयणीनो तितलो अपारमीत मोग जेजूचो ताका सांडून आमी रावचे न्ही सदांच आमच्या सांगाता तो आसा तो मोगून नियाळना प्रत्येक जावन जेजूक स्तुती करना चिंतूंक ना देखूंक ना म्हणल्यार गीत आमी गावया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना परमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना येसुलो परमीत मोग जेजूचो परमीत मोग जेजूचो परमीत मोग तळ नासलो गड नासलो उंचा एक मेळ नासलो जेजूचो परमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना कसली दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना कसली दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया तळ नासली गड नासली उंचा एक मेळ नासली जेजूची दया माया असेल शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलें शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना येसलें शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान
नासली घट नासली उंचा एक मेळ नासली जेजूची शांत समाधान असली सुटका सोडून दिसूंना देखूंना ये डोळावे बघूंना असली सुटका सोडवो चिंतूंना देखूंना ये डोळावे बघूंना असली सुटका सोडवो जिजूची सुटका सोडून जेजूची सुटका सोडवो जेजूची सुटका सोडवो नासली घट नासली उंचा एक मेळ नासली जेजूची सुटका सोडवो असली कष्टान जोड सांड मुखार भावनाने बेणीनो थोडा वेळ मावून राहूया अपरमित मोग जेजूसो अपरमित दया ताची आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत कितें सुने पण बघताना जेजून सर्वने पण आपल्या आशीर्वादांद्वारे भरलें जावन आसा भावन आनी भयणीनो आमच्या काजाऱ्याच्या जिवितांत जावं पती पत्नी मध्ये आमच्या भुरग्यां मदें कितें निराशपण आसल्यार जे आमी कितें जेजू कडेन सांगलां जेजून खंडीत जावन आमकां सर्वांक आशिर्वादीत बेसवांनी भरलां आमचो बाळोक जेजू आमकां सांडचो ना भावन आनी भयणीनो सक्रामेंतांतलो जेजू आमकां कितें सुनेपणान भरसो ना सदांच आशिर्वादांनी भरता तर बघाळ भावन आनी भयणीनो कित्याक जेजून इतल्या आशिर्वादां बेसांवां आमकां दिताना इतल्या संतोशान समाधानाचें कुटुंबां जिवीत आमकां बसयतना कित्याक आमी सदांच तेजो स्वर जाता कित्याक आमचें तें निराशपण उपसाता कित्याक आमी एक सुरे जाता संवसाराच्या सुरवेरस जेजून देवान सर सृश्टी रचली अखेर मनशाक रचलें मनीस एक सुर आसा म्हणून देव सुजाना आसलो आनी देवान स्त्री एक रचलें एक सुरपण पयस करचे खातीर संगातीन देवान रचली जावन आसा जाल्यार भावन आनी भयणीनो आज लग्ना जिवितांत आमी आसल्यार संगाती आमच्या संगाती संगात पण आमच्या थंय आसल्यार कित्याक आमी एक सुरे जाता कित्याक आमच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळयता कित्याक आमी तेजो स्वर जाता कित्याक आमच्या थंय विराराय भरल्या कित्याक आमच्या काजारे जिवितांत सोडदोड करूंक आमकां कश्ट मारतात सवाल आमचे थंय उदेता भावन आनी भयणीनो पहिले संवसारार चड वस्तू नातल्यो पहिले संवसारार कुटुंबां सर संतोशाची जावन आसलें कित्याक कुटुंबांत आसले हर एकले सांदे कुटुंबांत आसल्या सांद्यांचेर पातयेनी दवरताले एकामेकाक पती पतीन म्हूण मांडटाले भुरगीं म्हूण मांडटाले येजमान येजमानीन म्हूण मांडटालीं जाल्यार आतां संवसारार वस्तू सडल्यात संवसाराची उदरगती जाल्या आनी मनशांचें मोल उणें जालां आमचे राग द्वेश चड जाला हंकार चड जाला स्वार्थ चड जाला आनी ह्या निमती देवान रचलें हर एक आमकां कितें तातूंत उणेंपण आसलें बरी बघता जावं आमचे काजारे जिवितांत कितें उणेंपण आसलें बरें आमकां बघता भावन आनी भयणीनो उडास आमी दवरया आमी एक सुरेनी आमच्या जिवितांत जेजून बरोन अमतो जमापार आशिर्वादां बेसांवां घाल्यांत कितें सुणेंपण आमच्या जिवितांत ना आमच्या ते मतींत या दोळ्यांत आमकां दिसल्यार खंडीत जावन देवाच्या हाताखाल आमी आसा तर कसलें सुणेंपण ना एक सुरपण म्हणलेंच ना कित्याक देव आमच्या सांगात आसा त्याच खातीर जेजू स्वर्गा सोडूंक वयच्या पयलें ताणें सक्रामेंत काडलो पवित्र सक्रामेंता मुखांतर पवित्र एवकारिस्ता मुखांतर आमकां हर एकल्यांक तो सांगात आसा म्हणलें बसावणी ताणें केल्ली भावन आनी भयणीनो तर कित्याक आमी एकसुरे जाता असो वेळ मावून रावया सक्रामेंता मुखार आमी आसा जावं पर आमच्या लग्ना जिवितांत सलवणेंत निराशेंत कश्टांत दुखांत आनी विविध वारें वादळां मेळ्ळी वारें वादळ आमच्या जिवितांत मारल्यार खंडीत जावन जेजूक आमी आपोवया शिसा सांगता जेजू दर्यांत पैन करतना वारें वादळ उठलें शिस भियेले जेजू न्हिदून आसलो जेजू कुटयलें आनी जेजून वारें वादळ थंड केलें आनी शिसान थंय विचारलें तुमच्या थंय इतलोय भावार्थ नातलो गी इतलोय विश्वास नातलो गी हांव आसतना कित्याक तुमी भियेल्यात भावन आनी भयणीन आज जेजू आमचे थंय विचारता हांवें घडलो सक्रामेंत हांवें पवित्र केलो सक्रामेंत ह्या लग्ना सक्रामेंतांत तुमी कित्याक इतले भियेतात इतलें निराशपण कित्याक तुमच्या जिवितांत आसा हांवें घडलो हांवें पवित्र केलो कित्याक म्हजेर तुमकां पातयेनी नांगी भावन आनी भयणीनो जेजून ती वर्ती पोतीन पवित्र सभ्यक सांबाळ्ळां पवित्र सभ्य थंय आसले हर एक हाव करून जेजून बक्षाच्या मुखांतर माफ केल्यात
आमकां एक एकल्या मनशाक जेजू बक्षिना गे. आमचे ते असले हर एक अवगुण आमी उडासा काडया. जावं बरो काजारी सक्रामेंत काजारी जिवीत आमी जियेतना सबारपणी आमच्या सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाक विश्वासी रावूंक एकामेकाक मान दिवंक जायते फावटी आमी चुकोवन पडल्या जावं बरो. भावनां भयणीनो थोडो वेळ नियाळ करया. आमच्या जिवितांत कित्याक आमकां एकसुरपण आसा, कित्याक असले संकश्ट कश्ट आमच्या काजारे जिवितांत आसा, थोडो वेळ आमी नियाळ करया. जावं बरो एकामेका आसा तशें स्विकार करूंक आमी इन्कार केला जावं बरो. बरें उखोवन धरच्या बदलाक रांती आमी उणेपण पती पतीने ते आमी उणेपण पळयलां जावं बरो. एकामेका ते देवाक पळोवचे ते बाग आमी सुकयलां जावं बरो. त्या देवाक लग्न जिवितांत आमी केंद्र जावन दवरना जावं बरो. लग्न जिवितांत मागण्याक पावो तो वेळ आमी आमच्या जिवितांत दिवना जावं पुरो. लग्न देवाचे आपोवणे म्हणून मानून घेवंक आमी सलवाल्या जावं बरो. सांगात्यांक जिवीक खूब तें आमी करून आसतना मगर आमचें तें आसलें तें उणेपण आमचें तें आसलें कितें सांगता ती म्हज्या सांगातीक ह्या सांगात्यानी सांगनासतना आमी रावल्या जावं पुरो. सांगात्या विशीं वायट चिंतून हेरां लागीं वायट उलयलां जावं पुरो. आनी अशें नाना रितीनी आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या लग्न जिवितांत कश्ट हाडल्या जावं पुरो कश्टा दुखान सलवून येता आनी समस्ये वेळी मोग असो सांगात एकामेकाक दिनासतना आमी रावल्या जावं पुरो. भुरग्यांक आदर्शाव बापाय जावन आमी रावना आसल्या वेळार ह्या आदर्शाव बापाय जावंक आमी सलवाल्या जावं पुरो. जायते फावटी स्वार्थाक लागून लग्नाच्या पवित्रपणा विरोध आमी गेल्या जावं पुरो. देवान जोडुल्लें मोडूंक सबारपटी आमी कारण जाल्या जावं पुरो. लग्न जिवितांत ह्या बेसांत जिने संघटनेचे मोल जायनासतना आमी ताचे विशयांत हल्क जावन उलयल्या जावं पुरो. सबारपणी देवान केलें तें पवित्रपण आमच्या उतराद्वारे आमच्या करण्याद्वारे आमच्या चिंतपाद्वारे आनी हेरांत आमी तांचे विशयान कोटे उलोवन आमी तें पवित्रपण होगडायलां जावं पुरो. नाना रितीनी मोगाळ भावनांनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत आमच्या लग्न जिवितांत आमी कश्ट हाडल्या जावं पुरो, समस्या हाडल्या जावं पुरो. जेजू कडेन आमी सांगया. जेजू म्हणटा तूं एक सुरणे हांव तुजे सांगात आसा. लग्न सक्रामेंतांत हांव तुमच्या सांगात आसुल्लो जाल्यार तुम्ही संसारी वस्तूक लाभून तुम्ही तुमच्या अंकाराक स्वार्थाक लागून द्वेशाक लागून तुमचे ते हंस वड म्हणले तो ते मनोभावाक लागून तुम्ही म्हाका पयस दवरलां जाल्यार हांव तुमच्या फाटल्यान येयलो. जेजून म्हणलें शुभार्थ्यांत 100 एकलो बकरो चुकोवन गेल्यार हांव ताका हिंडाक फाटीं हाडटलो म्हणून. आज आमी जर चुकोवन पडल्या तर जेजू आसा भावनांनी पडून आमकां हर एकल्यांक हिंडाक हाडटा. तर आमचें तें असलें एक सुरपण जेजू मुखार आमी सांगया. काजार जावनी काजारी सक्रामेंतांत लग्न सक्रामेंतांत भुरगीं बाळां आसुनी पती या पतीन आसुनी या सासू माय आसुनी आमी कित्याक एकसुरे जाता, कित्याक निराशपण बगता, कित्याक आमच्या दोळ्यांत आमी दुखां आमी गळयता. संतुश्ट कुटुंब आमचें जाय आसलें कित्याक सर कुटुंबाचे सांदे त्या कुटुंबांत जियेतात, कित्याक दुखां आमच्या जिवितांत गळयता. भावनांनी भयणीनो जेजू आयिल्ल्या संवसाराक दुखां पुसून काडूंक, जेजू आयिल्ल्या संवसाराक आमचे हर एकल्यांचे पात खांदून काडूंक, जेजू आयिल्ल्या संवसाराक एक सूर आसल्या हर एकल्यांक सांगातपण दिवंक. त्याच खातीर जेजू कुर्सार उमकळतना आपूण मोरान पावच्या पयलें आपणाक आसले एकच एक आवय स्त्री मोरयेक जेजून आमकां आमची आवय जावन दिली. भावनांनी भयणीनो कित्याक आमी एक सुर्या रावूं नजो म्हूण जेजू सरकार सोडून गेल्यार मोरी आमच्या सांगाता मोरयेक आमच्या सांगाता जेजून दिवन गेलो. कितलो उदार मनाचो जेजू. भावनांनी भयणीनो आज त्यास जेजू कडेन आमी विनंती करया. म्हज्या लागीं आसचे जेजू म्हज्या हर एका कश्टान तूं पाव, निराशपण म्हाका दिनाका म्हळें गीत आमी गावया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆ म्हळें गीत गाता आसतना मोगाळ भावनांनी भयणीनो दिसपडटा जिवितांत जावं सर्व संगती सर आशिर्वादान सर सांदे आमच्या कुटुंबांत आसल्यार सर संगती आसल्यार कित्या बेजार आमच्या जिवितांत उपजाता म्हणलें सवाल आमकां उदेल्यार जेजू कडेन विचारया. जेजू करती वर्ती पवीस सभा ताच्या सांगात आसली सर्व लोक आसलो जातेकांचो लोक आसलो जाल्यार हे सबारपटी जेजूनी कुर्सार थोडी उतरां उलयल्लीं आसात. बापा कित्याक हे कश्ट म्हज्या जिवितांत तुवें घाल्याय, कित्याक ही काळच म्हज्या वयर तुवें दवरल्याय. तुजे वगार म्हजी खुशी न्ही म्हाका तुजे खुशे प्रकार जावन दी. तुजी खुशी बरी जाल्यार गंडी जावन ही काळच म्हज्या वयली काड म्हूण जेजून म्हणलें. भावनांनी भयणीनो आज जेजू कडेन तेन्ना आमी विनंती करया. जेजू म्हजे रायले कश्ट, म्हजे रायले समस्ये, म्हज्या कुटुंबांत आसलें असमाधान, म्हज्या पतीन तें आसलें मनस्ताप, म्हज्या भुरग्यांक तें आसलें निराशपण सर्व पयस कर. आमकां संतोश भरीत कुटुंबात जिवीत जिवंक कुमो कर जेजू म्हणून आमी मागया. भावनांनी भयणीनो
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಮಾತು ಬರೋ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. वय मगाळ भावनाने बहिणीनो, सर्व संगत आमच्या संगत असल्यारी सर्व जण आमच्या संगत असल्यारी आमच्या जिवीत एक सुरेन जावन आसा आमच्या जिवीत निराशपणाचें जावन आसा कित्याक आमी जेजू ते मोगान नांव जेजू ते लाभदून आमी नांव तर प्रत्येक जावन जेजूक आज आमच्या संगात रावूंक आमी आपोवया. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये जेजू म्हज्या संगात राव म्हूण आमी विनंती करया. आमच्या कश्टा दुखांत पिड्यान वरांत आमी कश्टातना वळवळतना जेजू म्हज्या संगात राव म्हूण आपया. आमच्या जिवितांत निराशा आमी भोगतना सांपरो म्हज्या कश्टांत कशें आमी जेजूक आपयता तशेंच म्हज्या सुखा दुखांत जेजूक आमच्या संगात राव म्हूण आपोवया. आमच्या जिवितांत पातकांचे ताळणे आमच्या वयर येताना आमकां पातकांच्या ताळण्यांत आमकां अडसून दवरतना जेजू आमकां त्या पातकांच्या ताळण्यांतल्यान सुटून म्हज्या संगात राव म्हूण आमी आपोवया. आमच्या कुटुंबाची मोगाची मनशां आमच्या तान पयस वेताना आमच्या जिवितांत एकसुरपण भोगतना जावं म्हज्या कामाच्या शिकपाच्या वेळार प्रत्येक जावन आमच्या तरणाटी भुरगीं आपल्या जिवितांत आपलो बरो बेस सोदून तांकां कश्ट मारल्या वेळार जेजू म्हज्या संगात राव म्हूण आमी मागया. मुखाच्या आमच्या फुडाराक बरी योजना घालूंक आमकां कश्ट मारतना जावं देवाचें योजना कितें म्हणून आमच्या जिवितांत तें मानून घेवंक आमकां कश्ट मारल्या वेळार जेजू कडेन आमी मागया जेजू म्हज्या संगात येवन राव. जावं आमचें दिसपट्टें पळयन आमी करतना जावं आमी आमचें मागणें दिसपट्टें मागणें आमी म्हणटना जावं देवाची खुशी आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक कश्ट मारतना आनी आखरेक आमच्या मरणाच्या वेळार जेजू म्हज्या संगात राव म्हूण आमी मागया. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ
Örkan tuka Jesu. Örkan tuka Jesu. Hoglap tuka Jesu. Hoglap tuka Jesu. Studi tuka Jesu. Studi tuka Jesu. Hallelujah. 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 भावनाने बहिणीनो, जेसू आमच्या संगात आसा. सर उगोन निराशपण आमच्यातन पयस गेला. या घडये प्रत्येक जावन जेजू आमच्या संगात असताना सगळें जिवीत आमी जेजूक समर्पण दिवया. सगळो जेजू हांव तुका समर्पिता म्हणून आमी मागया. खंडीत जावन तें जिवीत जेजूचें जावन आसा. जेजू तो आयिल्लें खंडीत जावन जेजू तें ताचे प्रकार आमच्या जिवितांत कितें करूंक ताका आशा आसा त्या प्रकार करून दी. त्या जेजून म्हणलें, बापा तुजे कुशे प्रकार म्हजें तें जावं. आज आमी जेजू कडेन मागया, म्हजी कुशें प्रकार जेजू, तुजे कुशे प्रकार म्हज्या जिवितांत कितें सकट करूंक तुका साध्य आसा तें कर. कश्ट दिताय कश्ट दी, संतोष दिताय संतोष दी. म्हज्या कुटुंबांत पती पत्नी सांगता संतोशान रावंक म्हाका तूं बेसांव दिताय बेसांव दी जेजू. तुजे कुशे प्रकार जावन दी म्हूण मागया. कितें खंडीत जावन आमचे हर एक कश्ट परिहार जातात. पळय जेजूच्या जिवितांत कश्ट परिहार जाले. तो मरण पावलो उपरांत तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. देवाचें तें वर्तें इनाम जेजूक ताणें दिल्लें जावन आसा. कित्याक जेजू देवाच्या कशे प्रकार चललो. मुखार पावनाने बहिणीनो, सगळें जिवीत आमी जेजूक समर्पण दिवया, उब्या रावया. प्रत्येक जावन आमचें हें लग्न जिवीत आमी जिवन आसतना सबारपटी आमच्या जिवितांत तेंते सावन येतात. कश्ट आखांत आमच्या जिवितांत येतात. लग्न जिवीत जिवंक आमकां त्रास भोगतना सबारपटी हेरांचे सुखी आमचे सुखी तितवूंक आमकां कश्ट मारतात. ह्या प्रत्येक जाण आमी आमच्या सांगातपणाची ह्या सांगात्याची अस्कतकाय आमी पळोवन ती स्विकार करूंक आमकां कश्ट मारता. आनी ताका भोगसूंक आमकां ह्या तिका भोगसूंक आमकां कश्ट मारता. तिच्या विशयान नाका जालें, ताच्या विशयान नाका जालें चिंतून आमी आसता. आनी ह्या निमती आमी सबारपटी आमच्या पती ह्या पतीने कडेन आमी संतोशान रावंक आमकां कश्ट मारतात. सबारपटी लग्न बसाच्या एकपणाक विरोध वचून संगतपणांत हांव पयस आमी घेता. त्या जेजू कडेन आमी मागया, बाबा आमकां उदार मोन दी. हेरांचे कस समजूंक, हेरांचे सुखी समजून घेवंक, हेरांक आसा तशें आमी स्विकार करूंक. ताचें तें उणेपण आसा, निराशपण आसा, तो दुबळो, तो काळो, तो गोरो या ती गोरी, तो काळो, कितें जावन दी तें आसा तशें स्विकार करूंक जेजू म्हाका बरें मोन दी म्हणून आमी मागया. भावन आनी भयणीनो, जावं पुरो आमच्या दिसपडते जिवितांत लग्न जिवीत आमी जियेतना, काजारी बेस आमी जियेतना, कुटुंब जिवीत आमी जियेतना, जावं दुडवाक जावं पुरो या प्रत्येक जाण कुडीच्या त्या सोबायक जावं पुरो आमी लब्धन आसतना बगार बऱ्या गुणाक आमी लब्धन बऱ्यापणान आमी जियोंक जेजू तान प्रेरण आमी सोडया. भावन आनी भयणीनो, सबारपटी आमचें लग्न बेस अपवित्र करच्या सोर संवसारी संगतीत हांव संगती विरोध आमी झुजोंक जेजू तान बळ मागया. भावन आनी भयणीनो, लग्न बेसाचे मिसांव जारी करूंक, आध्यात्मीक संगतींनी प्रामुख जागो दिवंक सर उजोड्यांक प्रेरीत जावचे बरी आमी मागया. भावन आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन आज सगळी जिणी आमची समर्पीत करया. म्हजें जिवीत जावं पुरो सगळें म्हजें कुटुंब जेजूक आमी समर्पण करया. म्हज्या बापायक भाव भयणीक जेजूक आमी समर्पण करया. म्हजें पिरकेस कुटुंब आमी जेजूक समर्पण घेवया. म्हज्या वाड्यांतली सर कुटुंबाक आमी जेजूक समर्पण करया. सर म्हजें तें आसलो आशो आत्रग जेजूक आमी समर्पण करया. म्हजी प्रार्थना, म्हजी मागणी, म्हजी तेसांव, म्हजी विनवण्यो कितें सकट आमी हांगा जेजू कडेन मागोवंक येयला सर्व जेजूक आमी दिवया. जेजूक समर्पण करून दिवया. भावन आनी भयणीनो, सर म्हज्यो बऱ्यो सवयो वायट सवयो जेजूक आमी समर्पण घेवया. हांवें हाती घेतलीं कामां कितें हाती सर्व जेजूक आमी समर्पण करून दिवया. म्हज्या मुखार आमच्या जिवितांत आमी योजन केल्लें सर योजना प्रत्येक जावन सुफळ जावन दीत म्हणून जेजू कडेन आमी मागया, ती समर्पण करून दिवया. प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत जेजून केल्ली आमी केल्ली ती मांडावळ बऱ्या तरान सबितान ती मुखार सरूंक जेजू लागीं सकत मागया. जावं पुरो म्हजें तें पिडा आसा तर, कश्ट आसा तर, कितें आसा तर, म्हजें दूख आसा तर जेजूक आमी समर्पण करया. म्हज्या कुडीच्या मानसीक आनी तशेंच आत्मीक भलायकी जेजूक आमी समर्पण करया. जावं पुरो परगांवांत आसच्या म्हज्या पती या पतीन या कुटुंबदारांक सर्वांक संतोषान दवरचे खातीर तांकां आमी जेजूक समर्पण करया. आमच्या बोऱ्याशा क्रिस्तांव भाव सबारपडी आमकां कश्ट दितात, दग दितात, तांकां आमी जेजूक समर्पण करया. प्रत्येक जाण आमच्या पिरकेच्या विकाराक जावं पुरो धर्मीक याजाक भाव भयणीक जावं पुरो जेजूक आमी समर्पण करया.
सबारपटी आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत आमकां कस दगदनी मेळटा ते कस दगदन दिवच्या हर एका भाव भयणीक आमी जेजूक समर्पण घेवया. प्रत्येक जण आमकां शिकयले आमकां शिकोवच्या आमच्या भुरग्यांक शिकोवच्या हर एका शिक्षकींक आमी जेजूक समर्पण घेवया. प्रत्येक जण आमच्या काजारी बेस जोडून चिंतले सबार जोडे आसात तांकां जेजूक आमी समर्पण करून दिवया. तशेंच मोगाळ पावन आनी भयणीनो दुबळीकान कश्टोवच्या हर एक आमच्या भाव भयणीक जेजूक समर्पण दिवया. आमच्या सर भुरग्यांक सर युवा जनांक काम नातिल्ल्यांक काम मेळ्ळ्यांक सर्वांक जेजूक समर्पण करून दिवया. प्रत्येक जावन काम नासतना बेकार जावन भोंवच्या हर एका भाव भयणीक जेजूक समर्पण घेवया. आनी एका दिसा देवा ते भवार्थ सांडल्या आम्हा हर एकल्यांक आमच्या भाव भयणीक आमी जेजूक समर्पण दिवया. आमचे हात वयर करया. आमची कूड आमचे विस्वे जेजून दिल्ले जावन आसात. जेजू थावन ते पवित्र जाल्ले जावन आसात. आज सबारपडी आमच्या कुडींतान आमच्या कुडीच्या हर एका विस्व्यातान आमी कोटें केलां. आमी नाका जाल्लें आयकलां नाका जाल्लें उलयलें कोट्या वाट्यांनी चल्लें कोटें काम केलां कोटे चिंतपा आमी चिंतल्यात अशें आमचें सगळें जिवीत कोटें जालां. भावान आनी भयणीनो जेजूक आमी आमचें सगळें जिवीत सगळें विस्वे समर्पण घेवया. आमचें जिवीत पवित्र जावं मागया जेजू कडेन जेजू म्हजें जिवीत पवित्र कर म्हजें लग्न जिवीत पवित्र कर म्हजें समर्पित जिवीत पवित्र कर म्हजें एकसुरें जिवीत पवित्र कर म्हज्या भुरग्यांपणाक पवित्र कर म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक पवित्र कर जेजू म्हूण मागया. जेजू खंडीत जावन सांडचो भाव भयणो इतली वर्ती पवित्र पैक जेजून आपल्या हातीन धरून सांबाळल्या की खंडीत जावन आमकां एकल्याक तो सांडचो ना आमकां एकल्याक सर्वांक तो गोपान दवरतलो. तर आमची ही समर्पणाची आमी जिवीत समर्पणाची मागणी आमी करतना प्रत्येक जावन आम्हा हर एकल्यांचेर हो सक्रमंतलो जेजू आशिर्वाद घालून दी आमकां हर एकल्यां बेसवांनी भरून दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन आतां उबे रावन हात वयर दवरून जेजूक अर्गां पाठून स्पीकर आमची मागणी सर विनवणी ताका समर्पण आमी प्रत्येक रितीन दोळे धांपून मागया. तुझ्या आमचे जेजू दाड तुझ्या आमचे दाड तुझ्या आमचे जेजू दाड तुझ्या आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये मोझ्या जिवितात स्तुती करूया. आत्म्या ये हवा शेतात आत्म्या ये आवरा कोण असा दाड तुझ्या आत्म्या जेजू दाड तुझ्या थळ्यार म्हणया अर्घां तुका जेजू स्तुती तुका जेजू येशुवे स्तोत्र येशुवे आराधने येशुवे वंदने येशुवे महिमे हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. 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 Din ber podon Jesus chen bästa var min gevia bana ne benino. Idiavoda sacramenta sastanamam Guruya Purvinyatyarupabola Royoriti Adarya Samurveshta Vaskudvishra Mavatachi Mordivya Zuche Vapa Tushisputa Ullasani Sutiza Odmi Mahima Sasna Sasna Ikastarya Asita Tukado Kancha Spirita Samasami Navada Amen. प्रार्थूया ये देवा विचित सक्रमेंट कालच्या कष्टान सवगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचे फळ सदां समचे ते आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सोची येता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक Amen.
बाप्पा समोर सर्व आम्ही एकठाई झाल्या भक्तिदानी माना उताते ऐको आकाश मको पवित्र बलिदाना या गयास एका स्थळ्या उल्हास प्रिय देवा भीता गयारी अजादिया ताणे केल्या सरुकारा या गयास एका ताळ्या उल्हास प्रिय देवा गीता गयारी अजादिव्या ताणे केल्या सरुकारा मगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता बाळू जेजूच्या पुंतळा मोगसो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन नव्यान असो 7वो दीस आज आमी आचरण करता ह्या नव्यानाच्या 7व्या दिसा आयच्या दिसा देवस्तुती अशी आसा मागणेची जिवीत लग्न जिवीत असो संतोषो आनी आज काजरी जोड्यां खातीर विशेष करून मागता सुखान दुखान पिडेन भलायकेन सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करचो एकामेका मानान लेखचें आनी एकामेका विश्वासी रावन भगवन कुटुंब कशें रोपीत करचें एक मिसांव एक जोडें ओकोलांनी न्हवरो घोवांनी बायल घेता आसतना तांचें जिवीत सुखाचें संतोशाचें समृद्धीचें जावं दी आनी सोमयाच्या मानाक आनी महिमेक हे भगवन कुटुंब रोपीत करचें तसलें जावं दी म्हूण ह्या संदर्भार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागया ह्या संदर्भार आज हे मिसाचें बलिदान आमच्या खातीर आनी सर काजरी जोड्यां खातीर भेटयतात मनादी बाप लॅन्सी रेबेल्लो कापुजीन याजक बिजेतावन हांगासर बिजेतावन ते हांगासर आयल्यात तांकां तुमा समेस्त तांच्या तर्फेन बरो स्वागत मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत तांचे खातीर विशेष करून संदर्भार आमी मागया तशेंच आमचे मदें आसात बाप दीपक नरोना ते आमचे सवय आसून ह्या दिसांनी आमकां व्हरतो आदार दितात तांचे बसोती आमी मागया तांकांय बरो स्वागत मागता हे संदर्भार प्रत्येक दिसा बसोत मीस भेटयता वारन रुहन डिमेल्लो अबुधाबी देवदिन अल्बन अल्वारिसाच्या आत्म्या बिस्ता सेवरीन फर्नांडीस वलंकनी वाडो ಈಕೆಗಾಗಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುಂದರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಿರಾವ್ ತಜ್ಜರತೆ ಬಸೋದ್ ವಿಶೇಷ ಕरून मागया तशें सर्गान सावन मीस भेटयता रिचर्ड एलेन डिसूजा वेलंकनी वाडो अर्गानी ते सावन बसोद मीस भेटयता फिलिप नेरी सेरावो आनी कुटुंब आयसी कॉलोनी बोरवली मुंबई देवदिन बोनावेंचर आनी फ्रांसीस मोंतेरोंच्या आत्म्या बिस्ता डेनिस मोंतेरो आसूम संवाडो अर्गासान मीस भेटयता विनोद डेस आनी कुटुंब नित्यधर वडो बऱ्या भलायकेचे ते सावन बसून मीस भेटयता फेलिसिटी डिसूजा होस्पेट अर्गासान मीस भेटयता मार्गरेट डिसूजा वेलंकनी वडो अर्गासान मीस भेटयता निर्मला रवी रोड्रिगेस लुड्स वडो बऱ्या भलायकेचे ते सावन बसून मीस भेटयता उर्बन सेराव निड्डोडी अर्गासान मीस भेटयता मॅक्सिम आनी सबिना मतायस बेळमाण हे सर्व ते बसोत मागया आमा समेस्तां बसोत मागया जे कोण आमक्तान बसयलां सुगडा आसकडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समीज क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो बाळक जेजू थंय बोमोघाळ बोन आनी भयणीनो आज आमी नवनाच्या 7व्या दिसा आमी आसा आनी आयची देवस्तुतीची सोर वाचपा आमकां दादल्या आनी स्त्रियां मदलो लग्न बांद कितलो पवित्र आनी शाश्वत म्हणले विशीं उजवाड फांकयतात भावन आनी भयणीनो काजारी दादल्यान आनी स्त्रियेन मरा पर्यंत एकवटांत जियोंक जाय म्हणले देवाचें संयोजन जावन आसा आनी जेजून घडलं हर एक सक्रमेंत आमी बऱ्या रितीन पाळीचे जाल्यार
जावं ह्या जागी सक्रामेंत जावं काजारी सक्रामेंत मागण्याची भोव गरज मागणे आमच्या खासदारी सक्रामेंतांत आमच्या कुटुंबांत लग्न जिवितांत एक श्वास जाल्यार मात्र देवाक आमी आमच्या खासदारी बेसांत मत घात ताचो उडास काडून ताच्या आमच्या हर एका कश्टांत ताचो पाठिंबो मागल्यार मात्र खंडीत जावन आमचे खासदारी बेस सश्वास जाता त्या खातीर मागण्याचो संतोश आमच्या दिसपट्ट्या खासदारी बेसांत आमी पाळूंक आसा त्या खातीर आमचे खासदारी बेसाचें जिवीत आमी जियोन आसतना मागणें आमकां बेजाराचें जावन नजो मागणें आमकां कश्टांचें जावन नजो मागणें आमचें निरंतरी जायचें आनी आज आमी मिसांत आमी भाग घेतना येवखरिस्तांत भाग घेतना येवखरिस्त जावन आसा वर्तें मागणें आमी देवाक समर्पूचें आज जेजून आमचे खातीर आपलो जीव दिलो आनी आपली कूड आमकां समर्पितना आमची सगळी जिवीत जेजूक आमी समर्पण दिवया आमच्या जिवितांत बदलावन येवन दी आमच्या खासदारी बेसांत बरें जावन दी आमच्या हर एक कसरस देव सबितायन आमच्या तावन पयस करून दी संतोष समाधान आमच्या खासदारी बेसांत कुटुंबा जिवितांत दिवन दी म्हणून प्रत्येक रितीन आमी वेळार मागया सर आमच्या अवगूण ओळखून घेवन बापा लागचे मोगसाने मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत बगे वसदान सामकार मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंत करातून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां असनाच्या जिविताक पावो आमीन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, भूसर्गी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीचाराया सर्वभेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासलो आम्ही तुका वाकरता सौम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या होता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप करताय आमची काकुळट कर. तो बापाच्या उजव्या पोसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. पृथ्वीच्या बापा
जेजूच्या पवित्र नावाक आम्ही मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आम्ही तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोण तशी सांग आणि सरकार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयल्ल्या संतोषाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां फावय म्हण मागता आमच्या सोम्याच्या बुताची क्रिस्ता वरवीं तो करो देवच्या स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येताना राजस्वर चलयता ससनाच्या ससनाक आमीन. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वसप. क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कल्ती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्यांक काल जाल्ले बरी काल जावन चल जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतींक काल जाय. पतीनो क्रिस्ताक पवित्र सभेचो मोग केलो जशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कतावीन जावच्याक आनी महिमेन परजळलेले एक कणीक आपल्या आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पतींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकांत म्हणलेले आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपले पत्नीक एकवडतलो, ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक व्हड गुटाचे सत क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक हे लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटाच तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं, पत्नी आपल्या पतीतय मनान चलू. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडतात सर राष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पडतात सर राष्ट्रा. देवा नीतिवंत फैसलाचे देणे तुझ्या राजाक पाठय. रायकोवर जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशे तो तुझे परजेक नीतीन सांबाळो. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नीती काल सलोन व्हरू. तुझे मुखार सर्वेस बऱ्या सर पडटा सर राष्ट्रा. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्या आनी गत हातरनातलेल्या गरीबाक तो पावतलो. अचकतकायेचेर आनी गरजे वताचेर दया दवर.
तांचो जीव तो राखतलो तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडटा सर आसता तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडटा सर आसता. Hallelujah, Hallelujah. अनुभवार्थ्यांक बरी खबर प्रगट केल्ल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. आख्या संवसारान वळखून घेतलेल्या क्रिस्ता तुका जावं महिमा. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामतेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तोबळू थोडे परिजीव जेजूसशी येवन ताका पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपल्या बायलेक सोडयेत गी. जेजून ताका जाप दिली. आरंभस रस्त्यान ताका दादलो आनी बायल कन्न रचली अशें म्हळें तुमी वाचला न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटालो आनी आपल्या बायलेक एकवटतालो. तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें तीं दोगांनी बघा एकच. त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मडिना जावं. देवाचे भूत वखडी तुका क्रिस्ता. Balok Jezu tem bo mogal baono ani benino. Zaya तुम्ही संपूर्ण जशे म्हजो सर्गीचो बाप संपूर्ण जावन आसा. ह्या उतरांनी मोगाच्यान जेजून ताच्या पाटलावदाऱ्यांक भगवंतपणाचें जिवीत जियोंक आपोवणें दिल्लें. आनी हें आपोवणें केवळ याजक या रिलिजियसांक तांच्या समर्पीत जिणेक जाल्यार लग्नाचे वितांत एका तरणाट्या चल्यान आनी चलयेन तांच्या लग्नाच्या जिविताच्या मुखांतर म्हणजे तांच्या जिविताच्या समर्पणा मुखांतर हें आपोवणें पाळूंक आसा. लग्नाच्या जिविता मुखांतर एक काजारी जोडे भगवंतपणाचें मेटांनी चलता. ती भगवंतपण जोडतात मात न्ही एकामेकाक भगवंतपण जोडूंक आदार दितात. त्या खातीर उडास दवरचें भोव गरजेचें मोगाचें न्हू. लग्न जिवीत कुडीच्या कुशलकायेक आनी आपल्या जिणे संगात्यान भाग्यवंत जावच्याक लग्न जिवीत आदार दिता म्हणलें तर प्रत्येक जावन लग्न जिवितांत सर्वेस्पूर एका दादल्याक आनी तशेंच एका स्त्रियेक एकामेका संगाती जावन आपयता. आनी आमी सर्व जाणां पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें तर देवान आदांक रचलें आनी तो एकसुरो आसतना सर्वेस्पूर देव हेर जिवी बरीस ताका एक संगातीन जावन रचता आनी स्त्रियेक तो रचता. अशें दादलो आनी स्त्री
दादल्याक सांगाती जावन स्त्री आनी स्त्रीक सांगाती जावन दादलो सांगाताय जियेचे म्हण देवाची आशा जावन आसता. सांगातास देव काजारी जोड्यांक आपल्या रचनेच्या कामांत भागीदार जावंक आपयता आनी एक जोडे काजारी सक्रामेंतांत देवाच्या मनशांक रचना कामांत वांटली जाता आनी तांचे आपोवणे एका याजकाच्या वा रिलिजनाच्या बेसावरणी वर्ते म्हण मानून घेवेत. मगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयलें तर प्रत्येक जावन बरेचसे जेजूक एक सवाल विचारतात. एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयत घे म्हणून. मग न्हू हे सवाल कित्या पासून उदेले. आमी सर्व जाण जेजूच्या काळार वेगळे चार सामान्य जाल्लो आनी दादले आपल्या खुशे प्रकार बायलेक सोडतले आनी हातूंत स्त्रियेक कितेंच अधिकार नातलो. पावनांतल्याक मैजाचे नियमशास्त्र सांगता वेगळ्या चाराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयत म्हणून. आनी मैजाचे नियमा प्रकार वेगळ्या चाराची परवानगी परिसेवांनी विचारल्या सवाला मुखांतर परवानगी न्हय बगार चीट बरोवच्या मुखांतर थोड्या मानान मुनी वेगळ्याच्या राखचो मैजाचो उद्देश जावन आसलो. त्या खातीर पावरेसेवांनी विचारल्या ह्या सवालाक मुखांतर जेजू देवाचे योजनांत वेगळेचार म्हणलेंच ना म्हणटा. देव वेगळेचार आशेना. देव म्हणटा हांव लग्न विच्छेदनाचो द्वेश करता. लग्नाचो एकवट काळ जमानाचो जावन आसा. ती दोगांय एक जातली आनी रेस्पराच्या वेळार उसारचे आशिर्वादाचे उतार जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिना जावं आनी हें ऋतू जाता. मोगाचे न्हू स्त्री दादल्याक समासम तिकाय मान आसा आनी गावराव आसा. पूण हें सत्य प्रत्येक जावन सुदैवांक कोडून जाल्लें जावन आसा. सुदैव समाजेंत स्त्रीक स्नान मान नातलो. स्त्री जावन जल्मोवचे एक शिराप म्हणून लेखिल्लें. ते खातीर दादले सुदैव सबारपटी देवाक अर्कां पाठयताले. कित्याक म्हळ्यार ते अशें मागताले देव हांव तुका अर्कां दिता कित्याक एक स्त्री जावन म्हाका रसूंक ना देखून. आनी आमच्या समाजांत आमी पळयल्यार आधुनीक शिकप आसल्यार समासम राखून व्हरूंक मनीस चुकोवन पडटा. दादल्याक जाय जाल्लो मान आसा तरी स्त्रियेक जाय जाल्लो मान दिवंक दादलो विचारता. तितलें मात न्ही स्त्रियेक कठिनायन चलोवचें कश्टूंचें दोती खातीर हिंसा दिवचे अत्याचार करचे आनी सबार कडेन अशें बरोसर घडोवन येता. आनी अशें आसतना पुरुश प्रधान समाज एक पुरुश प्रधान जायचे जाल्यार एका स्त्रियेची कारण आसा ह्या स्त्रियेची ते एक आशिर्वाद जायचे म्हणलें दादलो लिपोवन दवरता. मगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी उडास दवरचें भोव गरजेचें. लग्न जिवीत एका दिसाचें न्ही. लग्न जिवीत एक शाश्वत बांद जावन आसा. जेजून शास्त्रांक आनी तशेंच पारिसवांक जाप दितना पर्णसोल्यांतली उत्पत्ती ग्रंथांतली उतरां तो अशें वाचून म्हणटा जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिनाये. आमी सर्व जाणां देवान मनशांक मोगा खातीर रचले. मात मोग देवातावन आयलो तो मोग मनशांनी हेरांक दिचे म्हणल्यार त्या निबान देवान मनशांचेर मोगाची मोर मारली जावन आसा. आनी हो मोग लग्न बेसांत काजारी जोड्या मुखांतर एकामेकाचो मोग करून जियेचे म्हणले देवाची आशा जावन आसली. मोगाचे मोग लग्न जिविताचो आरंभ आनी शेवट जावन आसा. लग्न जिविताचो उद्देश दादल्या आनी स्त्रिया मदलो मोग वाडोवचो. काजारी जोड्या मदलो उपजल्लो मोग दीस वेता वेतना बोळ जावन वचोंक जाय आनी संवसारीक आसली सकत ह्या मोगाक अडकळ जावन नजो म्हणून देवाची आशा जावन आसली. जाल्यार ह्या संवसारार जियेतना सबारपटी मनशा मदें जावं बादल्या ह्या स्त्रिये मदें स्वार्थ आपणाच्या आपणाक म्हणलें चिंता आसतना सबारपटी दादलो जावं बरो स्त्रियेक स्नान मान दिवंक तो फाटीं सरता. ह्या स्त्री जावं बरो दादल्याक स्नान मान दिवंक ताका मोगान लेखूंक ती फाटीं सरतात. आनी त्या निमती जेजू आज आमकां हर एकल्यांक आपोवन दिता. तो म्हणटा काजारी जिवीत जावन आसा संतोशें जिवीत एकवटाचें जिवीत. काजारी जिवितांत एकसुरपण पयस जायचें आनी ते एकसुरपण पयस जावच्या देवान दादल्याक आनी तशेंच स्त्रियेक रचलें जावन आसा. आनी त्या निमती तांच्या मदें सदांच मोग आसाचें मोगाचें वातावरण आसाचें मोगाचें कुटुंबा जिवीत तांणी जियोंक तांणी मुखार सरचें म्हणलें उद्देश देवाचो जावन आसलो. ते खातीर भावन आनी भयणीनो, काजारी जिवितांतलो मोग गुड्याच्या तुदेर आराम जावच्या एका जरी बरी आमी जरी एक उल्लेख करीत. कित्याक म्हळ्यार सुरवेर बारीच अस्कत आसता तरी
मुखार वाळतना ती मोठी जावन दर्याक वचून मेळटा आनी एक जाता तशेंच काजारी जिवीत ह्या काजारी मोग एकामेकाक पसंद जावन आराम जाल्लो वर्सां पाशार जाताना दुसरो रूप घेता सुरवेर कुळीचें आकर्शण जावन पुरो उपरांत भुरगीं जल्मल्या उपरांत तांकां व्हड करची जबाबदारी जावन पुरो ह्या सर्व काजारी मोग जूण जावन वाडोवन येवन संवसारी जिणी समतस मोगस जावन आसल्या देवा सवय एक जावंक जाय ते खातीर उडास आमी दवरचें भोव गरजेचें कदळा काजारी जिवितांत मोग आसा काजारी जिवितांत एकसुरपण पयस सरता पतीन एखातीर पती एखातीर म्हणलें तें संबंद तेंची येता दळा खंडीत जावन खंयच्या तें कसलेंच निरासपण आसल्यार कशें उदक वळतना उदकाच्या पोरसाक आल्लें तें खोटें मेळ्ळें उदकाच्या देगेक वेता गी त्याच प्रकार काजारी जिवितांत जर तर संबंद आसा तर मोग आसा तर खंडीत जावन एकामेकाक ती मानून घेता तर तांचें तें आसलें हर एक निरासपण देगेक वचून सदांच संतोशान आनी शांती समाधानाक आडकळचे हर एक संगतीक कुशीक दवरून तांचें काजारी जिवीत मुंदारूंक आसा मुखार भावन आनी भयणीनो काजारी जोड्यान लग्नाचो संस्कार स्विकार करतना देवा मुखार ती भास दितात ती भास जावन आसा एकामेका विश्वासी रावता म्हणली भास आनी ती आपल्या जिवितांत अखेर मुसर तांणी पाळूंक आसा आनी हें पाळूंक प्रत्येक जावन तांकां मागण्याची भोव गरज जावन आसा जावं बरो हर एक देवान रचल्या हर एका संगतीक जावं मन जातीक जावं बरो मनशांक जावं बरो प्रत्येक जाण मनशांक देवान ताच्या सारक्या सारकें स्वरुपाचो रचलो आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत मागणें भोव गरजेचें जावन आसा माग नासतना आमकां जिवीत ना म्हणलें बघाप आमचें तें उदोवचे खातीर सबारपटी आमकां कश्ट येतना निरासपण येतना आमकां मागण्याचो निजायकी उडास येता आनी अशें आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो काजारी जिवीत सबारपटी ह्या लग्न जिवीत सबारपटी आमकां वचें म्हणून बघता कित्याक आमचें तें मानस तपासले वरवीं आमकां एकामेका सोड दोन करून जिवंक कश्ट मारले वरवीं जावं बरो पतीक समान गौरव ह्या मान दिनासतना ह्या पतीन एक समान गौरव ह्या मान दिनासतना आसले वरवीं सबारपटी आमच्या कुटुंबांत लग्ना जिवितांत कश्ट येतात निरासपण उब जाता बेजारे उब जाता सबारपटी विच्छेदना मुसर तसले सबार संगती ह्या खोट्या संगती ह्या काजारी जिवितांत उब जातात हाका कारण जावन आसा आमी आमच्या काजारी जिवितांत ह्या आमच्या रिलिजियस बेसांत ह्या याजकी बेसांत आमी जाय जाल्लो तो मान मागण्याक दिवचो तो मान मागण्याक दिवचो तो गौरव जेजूक आमच्या जिवितांत हाडना तर असले सर्व संदिग्ध परिस्थिती आमच्या जिवितांत उदेता जावं पुरो मोगाळ भावन आनी भयणीनो कशें आसा की बेसांत मागणें भोव गरजेचें तशेंच काजारी बेसांत मागणें भोव गरजेचें एकलो सायकोलॉजिस्ट तो अशें बरयता काजारी बेस घेताना काजारी बेस त्या जाणां मदें जावचें प्रत्येक जाण पतीन आनी देवा मदें एकलो ना जाल्यार तो काजारी बेस सुफळ जायना त्या खातीर मागणें भोव गरजेचें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार मागणें नासतना मागण्याचें तें वातावरण नासतना काजारी बेसांत कितेंय जावन दी ते कश्ट स्वाभावीक जावन येतात त्याच खातीर आमच्या जिवितांत प्रत्येक जाण मागण्याक आमी चड पाठिंबो दिवचो भोव गरजेचो आनी मागणें आमच्या जिविताचे स्वास जायचे कशें एक मासली उदका भायर जिवंक आसक्त गी तशेंच जर तर आमचें तें मागणें ना तर खंडीत जावन आमकां जावं काजारी बेसांत जावं लग्न बेसांत जावं आमच्या कुटुंबांत जिवंक आसा जावन आसा त्याच खातीर महात्मा गांधी एका कडेन म्हणटा जर आमचें कुटुंब आमी सदांच मागणें म्हणल्यार त्या साव्येन उक्तें गरजेचें आनी तशेंच मागणें म्हणल्यार त्या सावेन परत सांजेर आमी थांबीचे कित्याक म्हळ्यार आमचे हर एक जावं करण्यो हर एक गरजो जावं पुरो आमी करचें काम जावं पुरो मागण्या वरवीं प्रारंभ जायचे देवाचे आशिर्वाद नासतना देवाचे ते विनवणे नासतना आमच्या जिवितांत कितेंच करूंक आमी आसक्त जाता त्याच खातीर भावन आनी भयणीनो काजारी जिवितांत ती मागणें भोव गरजेचें जावन आसा जावं आमच्या कुटुंबांत कश्ट निरासपण उब जाताना जावं आमच्या जिवितांत आमी सबारपणी आमच्या पती ह्या पतीन ह्या सांगातीन आसल्यार एकसूरपण आमकां भोगतना खंडीत जावनी आमी जेजू लागीं आयल्यार जेजूचो आशिर्वाद मागल्यार आमी एकसूर म्हणलें तें बघाप जेजू मुखार उसारल्या खंडीत जावनी जेजू आमकां ताजें सांगातपण दिता मात आमच्या जिवितांत आसले हर एक कश्ट परिहार करूंक मुखार सरता त्याच खातीर भावन आनी भयणीनो जर कुटुंबा जिवीत जिवोवचें तर उडास आमी दवरचें भोव गरजेचें मागण्या जिवितांत प्रामुख जावन आसा सबार वर्सां आदीं मुंबयच्या कार्डिनलान सांगली उतरां उडास हाडूंक आशेता कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं सांगाता रावन मुखार आसच्या
जेजूक म्हणजे आलतारींत अशा जेजूक पळोवंक ती शकतात तर या देवा लागीं उलोवंक ती शकतात तर आपल्या कुटुंबांत अशा पती पत्नी कडेन भुरग्यां कडेन ती उलोवंक शकतात. जर तर तांकां मुखार अशा त्या आलतारींत अशा देवा कडेन ती उलोवंक शकना तर देवा कडेन उलोवंक तांकां वेळ दिना तर खंडीत जावन आपल्या कुटुंबांत ती पती पत्नी कडेन भुरग्यां कडेन ती उलोवंक ती वेळ दिना तशें कुटां बिड्ड्यार जावन येता. त्याच खातीर तो मुंदरून म्हणटा केदाळा खंयच्या कुटुंबांत मागणें आसा, खंयच्या कुटुंबांत मागण्याचें बोळ आसा, जेजूक तांणी आपल्या कुटुंबांत दवरला, जेजूचे आराधन त्या कुटुंबांत करतात खंडीत जावन तांच्या कुटुंबांत प्रॉब्लेम येवचे या कश्ट येवचे मुस्त उणे म्हणून तो परत म्हणटा. तर मोगाळ बोनान बेणिनो त्या मिसन आमी भाग घेतना उडास आमी दवरया. जेजू क्रिस्तान ताच्या पोतीने खातीर पवी सभे खातीर हो एवकरिस्त घडलो जावन आसा आनी ताचें कूड आनी रगत आम्हा हर एकल्यां खातीर ताच्या पोतीने खातीर ताणें दिल्लें जावन आसा. आज उडास आमी करया या सवाल आमकांच विचारया म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या पती या पोतीने खातीर आमी कितें केलां. जाय जाल्लो वेळ आमी दिला की सबारपडी आमकां वेळ आसतना फावो म्हाका तो वेळ पती पत्नी लागीं या भुरग्यां लागीं करसूंक आमी मुखार सरल्या की आमच्या कुटुंबांत कुटुंब नाजाल्यार बागेंत कुटुंबां बरी आमी करूंक मुखार सरल्या की हे सर्व करीत जाल्यार मोगाळ बोनान बेडिनो उडास परत आमी सांगता मागण्याची भोव गरज जावन आसा. त्या खातीर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कशें मागणें भोव गरजेचें की तशेंच एकामेकाक होंदोन जिवचें भोव गरजेचें जावन आसा. त्या खातीर आमच्या जिवितांत होंदनपण ह्या एकामेकाक सळावळेन आमी आसल्यार खंडीत जावन आमचें काजारी जिवीत भोव बळादीक जाता. मात काजारी जिवितांत प्रॉब्लेम येवचें मुस्त उणें जावन आसात. त्या खातीर भावन आनी भयणीनो दिसपट्ट्या जिवितांत एकामेकाक आमी होंदोन जेवया, मागण्याचो फाटींबो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आपणावया. त्या खातीर मरता पर्यंत दादल्यान आनी स्त्रियेन सांगाता एकवटाने मोगान जिवनचें जिवीत भोव गरजेचें जावन आसा. केदाळा दादलो या बायल माया मोगान जियेता, तांच्या एकवटा वरवीं एक कुटुंब अस्तित्वाक येता. मात न्ही तांच्या एकवटांत बरें आसा तर कुटुंब बरें जाता, तांच्या एकवटांत कितें उणेंपण आसा तर कण्णे जावन कुटुंबांत साबार समस्या उदेतात आनी तांचे ती प्रत्येक जावन होंदानिके ह्या एकामेकाक होंदोन जिवचें भोव गरजेचें जावन आसा. कितें उणेंपण स्त्री तें आसल्यार दादल्या तें उणेंपण ल्हान जाल्यार खंडीत जावन एकामेकाक सुदारसूंचें भोव गरजेचें. त्या खातीर भावन आनी भयणीनो काजारी सक्रामेंत तुमी जोडला खंडीत जावन ह्या सक्रामेंतांत सदांच जिवीत संतोशाचें जायना. सबारपटी आमच्या त्या अहंकाराद्वारे स्वार्थद्वारे हांवूच व्हडलें म्हणलें बघा आमच्या जिवितांत उद येताना हे सर्व संतोश पयस वता, हे सर्व बरेंपण पयस येता. काजारी जिवितांत पयलें आसतलो तो मोग उपरांत आसचो तो भोव विराळ जावन आसा. त्या खातीर समाकालीन सगळ्या मरा पर्यंत तसो मोग आसाचे तर तसो विश्वासपणांत आमी जियेचे तर प्रत्येक जावन जेजूचो आदार आमच्या जिवितांत मागचो भोव गरजेचो. मात न्ही एकामेकाक होंदोन जिवचें भोव गरजेचें. तर ह्या मिसांत आमी भाग घेतना भावन आनी भयणीनो जेजू आम्हा हर एकल्यान तो होंदोन जियेलो, आमच्या हर एकल्याचें कस समजल्लें. मात न्ही आम्हा हर एकल्यान तें आसलें उणेंपण तो समजून घेता. मात न्ही आमच्या हर एकल्याच्या कश्टांक पर्याय जावन, आमच्या उणेपणाक पर्याय जावन, आमच्या एकसूरपणाक पर्याय जावन आपली कूड आमचे खातीर तो दिता. तितलो साखरबेज जेजून केला. आज आमी क्रिस्तांवां जेजूचो मोग करता. मात न्ही ताच्या संगात आमी जियेता. जेजून दिल्लें त्या सक्रामेंत आमच्या जिवितांत हर एक रितीन पवित्र म्हणून समजून घेता आनी तें पवित्रपण आमच्या जिवितांत प्रत्येक काजारी जिवीत जोड्या आनी तें पवित्रपण सांबाळूंक आसा. ते मिसांत आमी भाग घेतना भावन आनी भयणीनो तें पवित्रपण सांबाळूंक आमी जाय जाल्यार कृपा जेजू लागीं मागया. जेजूच्या थंय हर एक सक्रामेंत पवित्र जावन आसलें आनी हे सक्रामेंत प्रत्येक आमच्या क्रिस्तांवपण जियोंक, क्रिस्तांवपणाचें ती उर्ब आमचें तें चड जावंक तें कारण जावन आसात. आनी त्या निमती प्रत्येक जावन जर आमी क्रिस्तांव तर ते सक्रामेंत आमी घेना तर खंयचेच जावन ते सक्रामेंत आमचें तें ना तर खंडीत जावन क्रिस्तांवपणाक कसलेंच मोल ना. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी क्रिस्तांव भायल्या गुर्ताक आमी सांगल्या पावना. क्रिस्तांवपणाचें जिवीत आमी जियोंक आसा. कशें जेजून सगळे पवित्र आपली पोती म्हणून मानून घेतले की त्याच प्रकार आमी आमच्या खाजारी जिवितांत आमच्या पोतेक या पोतीनेक आपलो म्हणून मानून घेतना तांचें उणेपण आमी समजोंक आसा. तांचें तें आसलें निराशपण आमी समजोंक आसा. तांचें तें आसलें सरे कश्ट तांणी चुकी केल्या ती भोगसूंक आसात. आनी ह्या निमती बरो एक जोडीन जावंक मात न्ही लग्न बेसांत संतोश संभ्रमूंक आमकां सुलभ जाता. तर भावन आनी भयणीनो लग्न बेसांत प्रत्येक जावन देवाक महिमा दिवची जाल्यार लग्न बेसांत आमचें जिवीत सुरसुरीत जायत जाल्यार थोडी चिंतपां तुमच्या मुखार आठोवंक हांव मुखार सरता. प्रत्येक जावन आमी जर तर
लग्नात बेसांत आमी आसा तर ह्या कुटुंबा जिवीत आमी जियेतना एकामेकाक केल्ल्यो सुखी आमी उस्तून वचप. दुसऱ्यान सगळो संवसार विसरल्यार आमी एकामेकाक ह्या पती पत्नीन एकामेकाक विसरून वचप. तिसऱ्यान कितेंच तर्क आसल्यार ते इत्यार्थ करच्या शिवाय आमी जावं बरो रातींचे विशय घेवंक वचोन वचप. दिसाक एक फावटीपणी आमच्या सांगात्याक ह्या सांगात्या विशयांत कितें म्हणिल्लें बरें उलयल्यार कंडिसांनी ते सांगाती ह्या सांगात्याक संतोष भोगता. आनी तितले मात न्ही हर एक फावटी एकामेकाक भेटतना आमी एकामेकाचो गौरव सांबाळूंक आसा, एकामेकाक मान दिवंक आसा. जावं बरो आमच्या दुबळेकायांत या ग्रेस्तकायांत जावं आपलो पती या पतीन दुबळें ग्रेस्त म्हणून चिंती नासतना देवान दिल्या सांगातपणा पासत संतोष पावचें भोव गरजेचें. आनी असली ती चिंतप आमच्या जिवितांत आटयल्यार मात्र आमी जिवितांत आमच्या काजाऱ्या जिवितांत संतोष येवंक साध्य, काजाऱ्या जिवीत शाश्वत जावंक साध्य. तितले मात न्ही आमच्या काजाऱ्या जिवितांत प्रत्येक जावन एकामेका थंय राग आसतना जावं बरो आमच्या भोवार्था विशयांत या बायबला विशयांत देवा विशयांत हे धमकी आमी आमच्या जिवितांत उसारून वचप. तितले मात न्ही मोगाळ भावन आनी भयणीनो, दोन मनशां भितर एकल्याकाय बरें करन जियेतना प्रत्येक जावन एकल्याच्या आमच्याच कुटुंबांत आमी जियेतना एकल्या बरें करचें बरें मोण आसा जें जावं पतीक या जावं पतीन एकामेकाक बरें केल्यार मात्र कुटुंबां संतोश येवंक साध्य, कुटुंबा जिवीत शाबीत उरोवंक साध्य. तरी आमी मिसांत आमी भाग घेतना प्रत्येक जावन सक्रामेंताल जेजू तावन बेसांव आमी मागया मात्र न्ही ह्या पवित्र येवकरिस्तांत प्रत्येक जेजू लागीं आमी विनंती करया आमचे काजारी जिवितांत शाश्वत जावन दी. काजारी जिवितांत आसले सोडदोड आमी कस आसले ते एकामेकाक आमी ताका समर्पण आमच्या जिवितांत सदांच संतोष समाधान आमच्या जिवितांत सदांच रुता जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन दी. आनी सदांच आमचे काजारी जिवीत मरा पर्यंत सुखांत देशांत दुखांत पिडेन देशांत भलायकेन सांगाता आसून एक काजारी जिवीत उत्तम जिवीत जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन दी. आमेन. Barawan saramchi magni da mukarami dovriya. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजाक धार्मिकांनी बऱ्या बावार्थी जिणेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलपक जावं तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयातळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चमकोवंक कुमोक कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशे काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजनाक आदार दिवच्या सर दानींक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी सर स्वयंसेवकांक तुजें दाराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाचे जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मौन रावन आमची कसकी गरजो ते आमच्या बापा मुखार दवरया. आमचे सर विनवण्या आमचे सर प्रार्थना ते सवा जेजूक आमी समर्पण दिवया. त्याच कारणांतर जावं पिड्या निमती कश्टा निमती सगळ्या समस्यांनी आज नव्यानाक येवंक कस जाल्ल्या सर भक्तिकांचो उडास काडया. बाळक तुज्या आशिर्वादांचेर पडोवन दी, तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या भुरग्यां बळाचेर पडोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन दी. तशेंच प्रत्येक जावन सगळें भक्तीपण ऑनलायन पळोवनच्या सर आमच्या भावा भयणीचो उडास काडया. फातेनेन बाळक जेचेर आसल्या वर त्या फातेनेन ती सर भक्तीपण पळोवन आसतात. तांचे सर गरजो तांचे सर विनवण्यो तशेंच तेसावा तो बाळक जेजू मानून घेवन दी तांकां सर आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागया. दयाळा बापा
तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयेन स्वीकार कर. जे कितें आमी मागलां तें खंडीत जावन दिता म्हणल्यार व्हरतो बरवो सोपातेनी आमकां आसा. त्या निमती आमचे हर एक मागणी आशिर्वादांनी बेसांवांनी भर. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा, ओपून दितां त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुथो बापा, स्वीकार तूं करी बापा. काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा, ओपून दितां त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुथो बापा, स्वीकार तूं करी बापा. उदारपणी आमी काणीक अर्पिता, स्वीकार करू बेनी सर्पिता. उदारपणी आमी काणीक अर्पिता, स्वीकार करू बेनी सर्पिता. हे बापा काणिको, हे बापा काणिको. काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा, ओपून दितां त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुथो बापा, स्वीकार तूं करी बापा. Sacrifice timbiumia Jezuso, ama सर्वा सासनिक जीवित लाभोचो. सासनिक जीवन सोम्या Jezuso, ama सर्वा सासनिक जीवित लाभोचो. हे बापा काणिको, हे बापा काणिको. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि आपल्या पवित्र दबा सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व खळे आनी सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें ससनीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या स्पर्धांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंतपूत तुजो आमच्या विनाशे सैमान दिश्टी पडलो, ताचें आमारपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povin, 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 nel barazo servis por tu.
संसार भरला तुझ्या वैभवा सगी तुका जय सगी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताता जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर मागता हांव जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परीच्या वणजत आसतना खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीकाराचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वरवतले हे म्हज्या आवडा करात Bavarta sogutu परगटू या सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणासून भक्तीपणे उगडास करता आनी म्हजे भितर सवुंडो आनी सरुलेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रागा सेवन तेल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभे सोडास करी लिओमसो बापा पीटर पोलोमसो गोडी बापा आनी सगळी आसा की बरगा बराबर तिका प्रितिमकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून येतात मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां तुजी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करण मी मागता प्रत्येक सावन आजकाजारी जोड्या बसून आमी मागया आमकां मुरये देवाचे माये सांगती भाग्यवान जुजे तिजो पती भाग्यवान दमदूत आनी सर्वकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमांगो आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सुरवंदराच्या मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घेवन आमी मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बातकां मुगस आनी आमकां थोडें पडोवन दिवं नाका पूण वयतून ते आमकां दिवा
सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंद जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोस नत्रकतल्यांक आमकां जुदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटे कित्याक राजवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल जे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ तुमची येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय असो तुमची सभा असो माया मोगासून एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळ कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळ कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमका शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती त्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सोरामी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची आता पवित्र कुंभार फकत आमी जिबेर मात्र सेवसो जीवनाची वेळी तुवे उंडो मोडलोय तुझ्या त्या मासांतो बोदोलोय खासींतलो दाकारो रगधैते केलोय उपरांची सा पियेव दिलो ये जेसू मोगाळा Zurayana Ye Nurpe Sagora Dunya Bagi Honta Ye Jesu Mogala Jesu Mogala Jesu Dayana Jesu Dayana Nurpe Sagora कडपातां तुवें दिले मन्नाचे ते कान तुवें खाविले हजार हजार लोकांक पुण्या मस्तीन वाटले ये सोमिया आमच्या दुनिया ये जेसू मोगाळा ये जेसू दयाळा ये कोपे सागोरा दुनिया भाग्यवंता ये जेसू
मागतोया. प्रदेवान बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळं दिंबी मोडचे म्हूण तुवें येवचलें. ह्यो तुझ्या मोगाची येवचण्यापासून हो दिन वचन याचन संभ्रमन जेजूच्या नांवान आपल्याली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थिता. तुज्या पुता जेजूचें नांवें. मोगचनो तुमकां समेस्तांक बळजेजूच्या पुंतळा मोगसो स्वागत मागता. नव्यान असो 7वो दीस ह्या दिसा तुमी सुख नासतना ह्या पुंतळाक आयल्यात न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फाटल्या ब्रेस्तारा सुरू जाल्लें वच्या वर्सां न्ही. आज ब्रेस्तार 8 दीस तो निरंतर तुमी हांगासर येवन आसात न्ही. फाटल्या 7 दिसां हांव सुख नासतना नव्यानाक आयल्यात वयर गेला पळय. हां, प्रेज द लॉर्ड. मस्त नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तशेंच माध्यम मुखांतर हांगासर सुख नासतना नव्यान करतात तांकांय हांव काळजान तावन अभिनंदन पडयतां. देव बरें करूं म्हणटा. काल एकली आयिल्ली भेण मांडतावन कळोवकार राती आयिल्ल्यांनी म्हणटात आमी हर एक पटी सांजेर आमचे 9 आनी पुरा जाल्या उपरांत सांजेर 6 वरार आमी सकाळीं हांगाचें नव्यान घालचें. सो तावन 8:30 म्हणसर मागीर जेवणाचेर आशिर्वाद मागतना आमी उबें रावचें आनी आमच्या जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागचो आनी सांगाता जेवचें. अशें सांजेचें सगळीं देवस्तुती अपुरबायन जाता. आमचें नव्यान घरा जाता म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयले आतां बराबर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशें म्हणटा आसतना आज तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन पडयता. थोड्या संख्येन तुमी हांगासर आयल्यात सुख नासतना. ह्या संदर्भार तुमी काजारे जोड्यां पासत मागला. तुमचेच पासो मागला न्ही. तुमी काजर जाल्लीं मस्त जाणां आसात. थोडे दादले परगांवांत आसात, थोडे गांवांत आसात, थोडीं हांगासर आसात न्ही. ह्या संदर्भार तुमकां तुमचें जिवीत सुखाचें संतोशाचें समृद्धीचें जावं दी. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन तुमी तुमचे सवय आसूं दी. तुमकां आपल्या कुरपेन बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. ते पोटी कुटुंबांत काजरी जिवितांत ना समाधान आसा. समाधान आसा जाल्यार संतोश न्ही. समाधान ना जाल्यार ताचे इतलें कोण दुसरें खंयचेंत ना. कोताय तुमकां. देखून हें सुखाचें संतोशाचें जायचें जाल्यार समी तुमचे सवय आसा जाय आनी खंडीत आसूं दी म्हूण मागता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांचो नव्यानाचो दीस 8वो दीस. फाल्यां नव्यानाचो 8वो दीस आनी फाल्यांच्या दिसा आमी नियाळोवंक जाय जाल्लो विशय आसा कळिमीत नातलेलें बोरवोशाचें मागणें सर्व पिडांक वखद. सर्व पिडेक वखद. देखून फाल्यां पिडेस्तां पासत आमी मागता. फाल्यां शुक्राराचो दीस ह्या पुंतळाक पवित्र दीस. सर पिडेस्तां पासत आमी मागता. तरातराच्या पिडीन वळख जाल्ल्या पासत आमी मागता आसतना व्हडल्या संख्येन नव्यानाक येवंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. आनी फाल्यां 2 नव्यान आसात. हे सकाळीं 6:30 वरांक आसा आनी उपरांत सांजे दनपारां 10:30 वरां 11:15 वरां देवी काकुळसो तेर्स 10:30 वरां सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरां मिसाचें बलिदान उपरांत नव्यान पवित्राची मागणी भक्तिकांक जेवण. देखून ह्या शुक्राराच्या फाल्यांच्या दिसा नव्यानाच्या 8व्या दिसा व्हडल्या संख्यान येवन पिडेस्तां खातीर मागच्याक उलो दिता. माध्यम मुखांतरी पिडेस्तां खातीर आमी विशेश करून ऑनलायनीर मागतले आनी खंडीत तुमकां बरी भलायकी मेळटली. फाल्यांची देवस्तुती सोलोन व्हरतात मनादी बाब जेसूदास दिकोस्ता. सांजू हांव पावल दुसरो पुनशेत बचपे तेंतोन ते हांगासर येतले. देखून तुमी व्हडा संख्यान हांगासर ह्या नव्यानाक येवचें. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटून आमच्या खातीर मागलेले आसात. आराधना मुखांतर तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर सर काजरी जोड्यां बसोती मागलेले आसात. तशेंच अपुरबायसो शर्माव नियाळ दिवन लग्ना जिवितांत मागण्याचो आदार भोव गरजेचो आनी खंडीत सोम्याक समर्पीत केल्लें जिवीत कुटुंबांत दसके हाडूंक शकता म्हणलें आसत. आज तांणी हांगासर आमकां दाखयलां. ह्या संदर्भार बाप
बाप लॅन्सी रेबेल्लो गावान ओमजर गजेचे बंटवळ ओमजर गजेचे प्रस्तुत बिजेंत आपली सेवा दिवन आसात कापुजीन मेळाचे याजक आमच्या मुडबिद्री प्रांताच्या 3रे वर्दीचे ते कितें स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आत्मीक निर्देशक जावन आसात. ह्या संदर्भार आमचे संग येवन हे मिसाचें बलिदान भेटयलें तुमकां काळजांत हांव देव बरें करून म्हणटा. देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. थळी भेटून पत्रापाक आमी अभिनंदन पाठवया. आमचे सदांच आमच्याच मोगाचे आमच्याच विरगजेचे आनी आमच्याच कितें कुटुंबाचे मुनयेत पाद्र्या पंगासर आसात. द दीपक नरोना आमचे संगी सदांच कुमसारांत मिसांत सांगात दितात. आव्हानांतल्या वेळार आदार दितात. तांचोय काळजांत उपकार बावडटात. तांकां देव बरें करून म्हणटा. तांचे बसवती आमी मागता. हेचे दिसा अपुरबायची देवस्तुती चलोवन वयल्या आनी जेवणाक कुमक केल्ली आसा. मिलार माई वाड्याकारांक तांचो काळजांत उपकार बावडटा. गुरकार असो प्रतिनिधी असो वाड्याकारां असो ताका कुमक केल्ल्या सुमेश तांचो काळजांत उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करून म्हणटा. आयचें संगीत देवून अपुरबायान मागोवंक आमकां कुमक केल्ली आसा. भाऊ क्लिफी तुजो काळजांत उपकार बावडटा. सकाळीं 8 वरां पावता भाऊ क्लिफी. हांव ब्रेकफास्ट करचे वयल्यान तो आसता थंयसर रेडी आनी अशें ताका एक उरपा आनी एक दिल्लें काम बरें करची एक आशा ताचे थंय आसा. वर्ती सेवा खंडीत ताकाय विटनेस दिवंक आसतलें. तूं एक साक्ष दिवचें आज विडियोर पोर जाल्लें घडीत की हां ताका पोर एक्सिडेंट जालें पावसार पंत्यार काटीलचेर मुखार एक कार लागीं. तूं आनी ताची पती नासली. गाडी पुरा स्मॅश जावन पुरो जालें. आतां आनी रिपेर जावन येवना. वयत गाडी काण गेल्ली मात्र काण येवन 1 म्हयनो जावना 15 दीस जाल्ले. आतां तांकां पूण कांय जावना. ताज्या बैले की ताका कांय जावना. सुरक्षीत सांबाळना. गाडी वचून कोणी पडल्या आनी उपरांत हे बसार गेल्यात. हाच्या दोळ्यांनी ग्लासोनी पुरो फुटला आनी सत्यानाश जाला. अर्द्यान दुकानी पुरो आसा जाल्यार पळया बाळू जेजून ताका राखला सांबाळला. कित्याक तो हांगा मुलकी पक्षिकेरे आनी खंय सगळ्यांनी खंय आपयतात थंय सगळ्यांनी वयता मात्र न्ही सगळ्यांनी जिवीत ताणें खंयच्या खातीर समर्पिलां. देवाच्या स्तुते खातीर समर्पिलां. आनी अशें बारीक कश्टांचे जिविताचें मिलिटरीन जाल्लो एक्स मिलिटरी मॅन. मिलिटरीन ती ताची सेवा आसा आनी अशें मिलिटरी खातीर ताची योजना आसात. मिलिटरी तरणाट्यांक तरबेती दिवची काम करता DC जावन ताका परमिशन मेळ्ळां आनी अशें जायतो वावर तो करून आसा. हे संदर्भार तुज्या सरकामा बरें मागता. तुका देव बरें करून म्हणटा. तुवें विटनेस साक्ष दिल्यार बरी आसा. गॉड ब्लेस यू. तशेंच संगीत हांगासर गायन केल्ल्या सर गायन मंडळीच्या सगळ्यांचो मेलविनाचो उपकार बावडटा. तशेंच हांगासर चित्रीकरण करून आनी उपरांत तुमी तुमची साक्ष काण घेवन ह्या पुणतळाची बरी खबर सगळ्यांनी प्रगट करचे आसात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल 2 जाणां आसा हांगासर कळ्ळें की बाप आनी पूत म्हणल्या बरी. अनुपम आनी अविनाश पक्षी तावनी बरी मारतावनी म्हज्या सांगात आतां आसले ते म्हज्या सांगात ताचो बाप्पा विनोद गांगुळी आमचे मदें ना पूर्व ह्या टायमार फेस्ता टायमार आसलो. जागरणाच्या राती आसलो. सकाळीं सरलो पूण तांणी आतां पुतांनी हें काम म्हजें सांगता मुंदार शिलां पक्षी ती बरी मारान ती हांगासरी करनासात. हे दोगी बाबांक दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनल तांचो अनुपम आनी अविनाश तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांकांय अभिनंदन बडोवन ताळयो पटया. कोरोना टायमार ते पक्षी कितें आसले हे 2-3 म्हयने खंय वचनातले. आमचे मिसां तीन रावचें तीन सांगात रांदचें सांगात जेवचें आसलें. ह्या तांच्या मिसांवाक हांव बरें मागता. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मुखाच्या भाव भयणीनो फाल्यां नोवेनाचो 8वो दीस परवां शेनवारा नोवेनाचो 9वो दीस आनी आयतारा ह्या पुणतळाच्या परबेचो दीस. वर्सभर सोम्यान जायतें बरेंपण आमच्या जिवितान केलां बाळक जेजून आनी हें बरेंपण केल्ल्याक आमी रूपकार आटेचे गिनाका. आटेचे गिनाका अर्गांदीचे गिनाका. त्या पासून ताका उपकार आठोवन अर्गांदीन वाचनेचें बलिदान भेटोवन ही परब आमी संभ्रमची. उक्त्या मैदानार मैसूरचे गोडी बाप येतले. तशें सकाळीं इंग्लीश भाशेंत हांगासर आळवासाच्या भुरग्यांक इंग्लीश भाशेंत मीस आसतले आनी संजेर कोंकणी भाशेन फस्ताचें संभ्रमीक मीस आसतलें. मिसा उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा
देखून ह्या संभ्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हड संख्येन येया, तुमी हेरांक ह्या पुनडा क्रिस्ती सकड लोक येवन दित बाळू जेजूची बेसांवां जोडून दित म्हण तुमचे लागीं हांव विनंती करता. फेस्ता बाबतींत तुमी जाणांत जायतो खर्च आसा. फाटल्या 8 दिसांत नव्यान उपरांत जेवण, तेजे उपरांत थंयसर भायर साहित्य मांडावळांनी घालूंक आसा, जायतो खर्च आसा. आनी ह्या संदर्भार बाळका जेजून तुमच्या जिवितांनी कांय बरेंपण केल्लें आसा. देखून पयलीं फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिवन तुमकां उलो दिता. मिसां मुर्दम दिया, दान दिया. तशेंच पिर्जेंद्र रावोन सहकार दिया. सादी पिर्जेंद्र रुपये 5,000, बेस्ते पिर्जेंद्र रुपये 10,000, प्रधान पिर्जेंद्र रुपये 25,000. तशेंच तुमच्या कुशेचें कितलेंय तें दान आमी संतोशान स्विकार करता. सोम्यान केल्ल्या बऱ्यापणाक उपकार सावन ही परब आचरण करच्याक तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्यान आनीक मापान तुमी घेतल्यात. बाळो जेजू खंडीत तुमकां बेसांवांनी भरतलो हें आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. तुमकां कोणाकय साक्स म्हळ्यार विटनेस दिवंक आसा जाल्यार, तुमकां कोणाक साक्स दिवंक आसा जाल्यार, टेस्टमनी दिवंक आसा जाल्यार भाऊ आमचे अविनाश आनी अनुपम थंयसर पुनशेता लागीं रावतात. खंडीत तुमी तांकां थंयसर वसा. आनी अपुरबायची साक्स फाटल्या दिसांनी दिल्ली आसा. 10,000 12,000 लोकांनी पळयल्ली आसा. 10-12,000 लोकांनी ही साक्स पळयल्ली आसा आनी सोम्याक महिमा दिल्लीं आसात. फाटल्या दिसांनी जायत्या जाणांनी केल्ली आसा. त्या बसोत हांव विनंती करता, कोणा तुमकां बरेंपण लागलां जाल्यार 1-2 मिनटां भितर तुमी सांगून मूख दिया आनी ती सगळ्यांक कडी जातली. सोम्याचें नांव अदीक मापान तें प्रसार जातलें हें तुमकां करूंक तुमकां आपोवणी दिता. हे संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमकां हें लायव्ह स्ट्रीम करूंक आदार दिल्लो आसा क्विनी आनी फेलिन जोशुआ नोरोना वेलंकनी वाडो. तांचो काळजांत उपकार बावडटा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. भक्तीन मिसांत वांटिल्ली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन. आतां नवेनाक ती जावया, नवेनाचें गीत आमी गावया. सॉरी एक मिनट, आयचें कालचें वाचलें न्ही, कालचें क्विनी सॉरी. आज 8 तारीख आयच्या दिसा आमकां लायव्ह स्ट्रीम करूंक मोकिल्ली आसा. रायन रोशन आनी मोनिका डिसोजा रुजाई वाडो. रायन रोशन आनी मोनिका डिसोजा रुजाई वाडो. तशेंच जसिंता गोवियस इस्रायल तांणी आमकां कुमो केल्ली आसा. तांचोय काळजांत उपकार बावडटा, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. मनाची वात पुरवां फेस्ता दिसा दितलो. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमची मागणी. ल्हान भुरग्या सांगात रावन समज संतोष म्हणटा समी तो मनशांचो इश्ट जावन जिलो सर तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिता गुण कंदय बी वयज म्हणलें नांव ताका फोव जालें. तेणें राशी केलेलो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशां तांच्या सर गरजांनी तो भोंवता. प्रगसो जेजू बळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुमकां आशिर्वाद दितां. देखून बसया मुगळ बाबडीनो हांगासर जायती ते संव आसात. ते संवां तुमचे मुखार वचून सांगतना जर तुमची ते संव आसा जाल्यार ह्या ते संवाद सांगता कुडशिया. आयरन कुटिना आनी सर्व इवासणांक बरी भलायकी आनी सोम्याती लागीं वचोंक आसची कृपा मागोवंक विनंती केल्या. सगळीं इवासणां वायट सवयांत ती मुक्त जावन दीत. मोबायल इंटरनेट मिडिया फोनोग्राफी आनी अशें वायट सवयांत ती मुक्त जावन दीत म्हूण मागोवंक विनंती केल्या. सर्व इवासणांक बरे मार्क्स मेळोवन जावन दीत. तांची शिका बरें जावन तांचे जिवीत नंदन जावन दी मागोवंक विनंती केल्या. भायर पडलें भांगार मेळोवंक एकल्यान मागोवंक विनंती केल्ली आसा. एकल्याक उलयतना खमता उलोवंक समा जायना, बऱ्यान उलोवंक आमकां मागोवंक विनंती केल्ली आसा. जेजू बाळका लागीं सेरिकेचे तेणें मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तशेंच एका कुटुंबांत प्राय पवरलीं भुरगीं आसात, तांचे बसोत
तांकां बरी सैरीक मेळचे पासत आनी काजार जावन तांची जिवीत नंदन जावचे पासत म्हाका हांव विनंती केल्ली आसा. तशेंच जर्मनींत काम मेळचे पासत प्रती रितीन म्हाका हांव विनंती केल्ली आसा. शिकप जालां जर्मनीन बरें काम मेळोन थंयसर बरी विजा मेळचे पासत म्हाका हांव विनंती केल्या. एकल्याक आस्ती सोवांटो आपल्याक कितें अक्का सोवांटो मेळोंक आसा तो मेळो असो म्हाका हांव विनंती केल्ली आसा. तांचे पासत आमी मागया. एकल्याचें पयन बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याच्या जिवितांत पवित्रत्म्याची देणी लपच्या खातीर एकल्याची मोतीची आनी काळजाची पिडा तशेंच नेगेटिविटी पयस सरचे खातीर पॉझिटिविटी जिवितांत भरच्या पासत एकल्याच्या घरांत शांती समाधान आसच्या पासत एकल्याच्या भुरग्यांच्या हातीं बरीं कामां फोव जावंक आनी दिल्लें काम बऱ्यान करचें पासत आनी कुटुंबांत आशिल्ल्या मलगड्यांक बरी भलायकी मेळचे पासत म्हाका हांव विनंती केल्या. हॅस्लीच्या कामाच्या भद्रते खातीर म्हाका हांव एरोनाक एग्जामांत बरें पास जावंक कुटुंबांत शांती समाधान रास जावंक एकल्याचे माथ्याचे केस झडचे पासत एका कुटुंबाच्या संद्यांक पवित्रत्म्याची देणी लाभोवंक कुटुंबाच्या संद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक तिसऱ्या क्लासीच्या भुरग्याक एकल्याक शिकोवंक बरी मोत लाभोवंक एकल्याची थर्ड इयर सेमिस्टर 6th सेमिस्टर एग्जाम बऱ्यान पास जावंक एकल्याक नवें घर बांदूंक कुरपा मेळचे पासत एकल्याक बरें फ्लॅट मेळचे पासत एकल्याची रोवन फारीक करची कुरपा मेळचे पासत एकल्याची BP शुगर नॉर्मल जावंक 7 जाणांक बरी भलायकी फोव जावंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची गूण जावंक एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बोरीची गूण जावंक एकल्याच्या कुडींतली गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावंक एकल्याच्या कुटुंबात शांती समाधान रास जावंक एकल्या कुटुंबाच्या परगांवांत असलेल्या संद्यांक बरें काम आनी कामान भद्रती फोव जावंक एकल्या रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक एकल्याची अमल पिणे पयस रावंक एकल्याची तकली पडापड गूण जावंक एकल्याच्या कृषीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभोवंक एकल्या कृषी लागलेली कीड आनी कुरवायचे समस्ये परिहार जावंक एकल्याच्या बोरवेलां बरें उदक निरंतर फोव जावंक एका चलयेचे स्ट्रेस उणें जावंक नेगेटिविटी एनर्जी पयस रावंक पॉझिटिविटी रुता जावंक गुजरात आसच्या एका चलयेक BP नॉर्मल जावंक एका चलयेक बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याच्या आमाल पिवण्यातान सुटका मेळोवंक एका चल्याक MBBS शिकोवंक जाणवाय गिन्यान मेळोवन बरें करून फायनल एग्जाम पास जावच्याक एका कुटुंबांत माया मोग वाडच्या खातीर एका कुटुंबांत भुरग्यांनी एकामेका सोड दोड माया मोगा रावोवंक एकल्याची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक आनी बऱ्या भुरग्यांक जल्म दिवंक एकल्याचें घराचें रोवन फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक एकल्या आवयक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याचें खासदाराचें कार्य बऱ्यान जावंक एकल्या कुटुंबांतल्या सगळ्या पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक 6 जाणांक बरी भलायकी मेळचे पासत एकल्या ट्युशनाच्या भुरग्याक शिकोवंक जाणवाय गिन्यान फाव जावचे पासत म्हाका विनंती केल्या एकल्याक नवो घर जागो मेळचे पासत एकल्याच्या कुटुंबात शांती समाधान रास करचे पासत तेका जाणांचे मायग्रेन तकली पडापड गुण जावचे पासत तेका हातूंतली सगळीं कामां सबित्यान पंता भोंवचे पासत एकल्याचो जागो बऱ्या मोला विकून वचचे पासत एकल्याक मोतीचें समाधान तशें कुडीची बरी भलायकी मेळचे पासत एका भुरग्या एंजला पासत ताचें शिकप बऱ्यान जावंक तशेंच ताका मोठी उडास उरना बरी उडासाची सकत फाव जावचे पासत म्हाका विनंती केल्या. तशेंच आमची जायती ते संवासात इतर ते संवासात सगळीं सुमया मुखार दवरया दिमी घालया आनी आमच्या हातोबार सुमयाक समर्पण दिवया.
अर्गां तुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 उलमरा निरंतर उलमरा तुमची काळजाची सगळी बगणा तुमच्या मोतीची सगळी चिंतना तुमचे सगळे ते संवाद सुमिया मुखार दवरया बाळो जेजू तुमचे मागणे ऐकता खऱ्या काळजान मागलेले मागणे खऱ्या भावार्थान मागलेले मागणे खऱ्या पत्तीने मागलेले मागणे तू ऐकता सुमिया जेजू या सगळे भक्तिकाची मागणी मानून घे तुझ्या उदंड काकुळतेने उदंड देन आमची मागणी मागून घे सुमिया तुझे ओढ काकुळतेने आमचे तुझी दयाळ दिसत घाल आमची मागणी तुका पावन दिस सुमिया हे सगळ्या मागतेल्या भाव बहिणी तुझ्या बेसवानी बर माध्यम मुखार ऑनलाईन हांगासर जायती भक्ती का मागता तांचे तुझो आशीर्वाद घा त्यांची मागणी मानून घे त्यांच्या काळजाचे अतिरेक तू जाणाय त्यांच्या मोदीची चिंतना तू जाणाय सुमिया तुझे उदंड बापान तांकां आशीर्वाद दी भलायकेचे देणे भलायकेचो आशीर्वाद सैरिकेचो आशीर्वाद भुरग्याचे देण्याचो आशीर्वाद मोदीच्या समाधानाचो आशीर्वाद सगळ्या जिविताचो बरे सगळो आशीर्वाद तांकां भोग कर सुमिया हालेलुया 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 हाला 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 हालेलुया 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 सगळी सांगता मागया ए भगवान जेजू बाळका तुझी सरपदवी याच्या भितर उकडापी केल्ली आसता तुजो हात बेसांव दिव कोलो आसता तुका पातीन उलो मारतल्या सकडांक दई नाय आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताणेन पडो दी नाका पूण वायटांतले आमकां आनी देवा सपूत मनीस जालो आमचे मदें आनी देवा सपूत मनीस जालो आमचे मदें आनी देवा सपूत मनीस जालो आमचे मदें नमान मरी कृपे मरले सुमी तुझे संगता आस्त्रे मी तातूं सुदेन सुदवी पॉल जूस चेंजेस जाव भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती करता आमच्या मरणाच्या घडये नमान मरी कृपे मरले सुमी तुझे संगता आस्त्रे मी तातूं सुदेन सुदवी पॉल जूस चेंजेस जाव भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती करता आमच्या मरणाच्या नमान मरी कृपे मरले सुमी तुझे संगता आस्त्रे मी तातूं सुदेन सुदवी पॉल जूस चेंजेस जाव भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक ते विनंती करता आमच्या आणि मरणाच्या देवा सपूत मनीस जालो आमच्या मध्ये आणि देवा सपूत मनीस जालो आणि देवा सपूत मनीस जालो महिमा बापा आणि भूतानी पवित्र आत्म्या आदी तशी आता आणि सदा सर्व महिमा बापा आणि भूतानी पवित्र आत्म्या आदी तशी आता आणि सदा महिमा बापा आणि भूतानी पवित्र आत्म्या आदी तशी आता आणि सदा जेजू बळकाम चेरबे सावंगले कमचे जेजू बळकाम चेरबे सावंगले जेजू बळकाम चेरबे सावंगले कमचे सगळी संगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मगांनी तुमी घेतल्या सुद्दां आनी तुमकां मेळटलें आनी बड्या आनी तुमकां उक्तें जातलें तुजे भोव भगवंत ही माये मरयेच्या मजतीचेर पातयेन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळशें कर इकडी बरो आमी मागी आमच्याच वैयक्तीक गरजां बसोत आमच्याच कुटुंबाच्या सद्या बसोत आमच्याच बऱ्या भलायकी बसोत आमच्याच घरा बसोत घराण्या बसोत आमी मागया सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन कलतेपणी आनी अति गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका हो कर आमी मागया आज विशेष करून काजारी जोड्या बसत सुखान दुखान बडें भलायकेन सगळ्या आमच्या जिवितांत एकमेक समोग करून एकमेका मनार लोक एकमेका विश्वासी रावूं तुमी तांकां कृपा आदार दिवं दी म्हण मागया सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय सर्गानी संसारात ब्रह्मज्योत आसराशिनात तुझे भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत भरवसो आसा आमी मागया आपूण तळा घेवच्या हरिका भक्तिकांक सुमेची भरपूर बेसांवां भलायकेची संतोशाची समाधानाची कामाची भुरग्याच्या देण्याची विजाची शिकपाच्या देण्याची उडासाचे सक्तेची तरातराची आशिर्वादां हांगासर येवच्या हरिका भक्तिकांक तशेंच ऑनलायन हांगासर मिसाचें बलिदान नव्यान करतात ते सगळे भक्तिकांक फावो जायशें मागया
सगळी मागणी संघात गोतून बळका जेजू समर्पण करून हे मागणे म्हणया हे जपाच्या जेजू बळका कधीने बेजारान बरोबर आमच्या काळजांचेर एका कुळजी दिसत घाल म्हण तुझे मुखार पडून आम्ही मागता तुझे इतले बरमोती मोरल्या मोवाळ काळी आमची मागणी स्वीकार सुंदी आणि त्यात्रेगार मागची कृपा आमकां दिवून दी काड आमचे वयले सर कसने रासपण तुझी कुमाकांनी घुसवण आमकां धाड बापानी पवित्रात्म्या सांगता आम्ही तुका उर्नुच्या सदां सर्वता आमेन मुगळ भाव भयणीनो जायती बरेपण सुमी जेजून आमच्या जिवितांत केलां तुम्ही जाणांत बाप जेसन आमच्या स्वर्ग जेसू जे जिवीत याजक तो उत्तर भारतांत पाटणांत हुशार नासतना गडीस आसलो अशा सगळीं निसंडली आणि उपरांत आमच्या मागण्याच्या दरम्यान स लोकांच्या मागण्याच्या दरम्यान सोम्या जेजूच्या काकवळतीन सोम्यान ताका आपडला आणि आता तो बरो जाला पण आस्पत्रेंत आसा आणखी पण तो आयसीयूंतून भायर येयला उलयता पोटाकाय खाता आनी अशें पळया लाजराक जिवंत केल्ले बरी सोम्यान ह्या आमच्या याजकाक 40 आनी 5 वर्सांच्या याजकाक सोम्यान आपडला गुण केला त्या पसत आमी ताळयो पेटून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी देवाची स्तुती करया आनी खंडीत आनीकी सुमी ताका आपणोवन दी बरी भलायकी दिवन दी मागया हालेलुया 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 अर्गांचे सगळाचे स्वारादांचे हालेलुया 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 ताची आवय हांगासर आसा कालनी पोरती आयल्या पाटणांतून 2 दीस जाले येवन पण आता इथेंत आसली फाटल्या 2-3 म्हयन्यांतून आपल्या पुता सांगात आसली सभा करनासली आनी ती म्हजे लागीं म्हणटा लाजराक जिवंत केल्ले बरी म्हज्या पुताक जिवंत केले एकलोत पूत तिसो एकलोत पूत आसक आनी आज त्या मुखार बसल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती देवाक अर्गां दिता आज आमी अर्गां दिवंक फावो आनी मुखल्या दिसांनी संपूर्ण बरो जावन ह्या पुणतळाक येवन ताणें मिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग ताका फावो करून दी म्हूण विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागया तशेंच 10 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्या 5 जाणां मोतीक समाधान लाभलां 2 जाणां भुरग्यांची देणे फावो जालां 2 जाणांचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जालां 5 जाणांक बरें काम फावो जालां 2 जाणां इंटरव्यून पास जाल्यांत 5 जाणां बरी सेरीक लाभल्या 10 जाणांनी गांठी दुखी गुण जाल्यात एकल्याची गुमटी शिरेची गुण जाल्या एकल्या पाटीच्या कडेची गुण जाल्या एकल्याची गॅस्ट्रिकाची पिठो गुण जाल्या एकल्या रीण फारीक करून कुरपा मेळ्ळ्या एकल्या स्ट्रेस उणें जाल्यात कृषीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला बोरवेलाचेर आशिर्वाद लाभला तशेंच तेका मायग्रेन गुण जाला तकली पडपड गुण जाल्या एकल्याची एलर्जी गुण जाल्या तशेंच 22 जाणां लाभलेल्या विविध बरेपणा खातीर अर्गां दितात तांच्या खातीर आमच्या खातीर आनी जे कोणाक मागता बसयला सगळां उडास काडया एकल्या कॅनडा आसल्या कसली PR मेळच्या बसत परमनंट रेसिडेंस बसत मागूंक विनंती केल्ली आसा ही सगळी इरादे आनी बरेपण मतीन दवरन बळका जेजूक आमी अर्गां दिवया हे उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दे केले येदे उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकूळते आमी वर्णी दिल्या तूं जावन आसा आमचो देव रसनाला न्हय सांबाळणार आमची सगळी पाथीनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापाची म्हाजी मारी पात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दी आनी तुजे कडेनांतली देवी म्हजो जोडून दी सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन सोम्याचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी सोम्या दय नायक म्हजे मागणे आणि म्हजी भोग तुझीशी पावू दे प्रार्थुया सर्व दयाळ्याने मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझी गुण करची सगळ्यात पिडेस कुडीला बोंकस बघतल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय या तुझ्या सर्व भुरग्यांचे प्रत्येक जावन तरातराच्या पिढीने कष्ट तेनाचे तुझे दयाळ दिसत गाव तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे दान पयस कर तुझ्या पुता बाळोवचे तुझ्या कृपेन तांकां कुडी आत्मेची पुर्ती भलायकी लाभय अशांगात आनी तुझ्या संगातपणा जोडलो दैवीक अनुभव सासनाचे जिवी जोडून तांकां आदार सांव हे मागणे आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी ಆಮೆನ್ ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನ ಗರಳಿಂದ ನಳುತ್ತುವರೆಗೆ ಸಾನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಆಮೆನ್
स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावो आणि तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो, तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येत आणि रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात ख्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उभी रावया. मगळ बाबडीनो भक्तीने आमी सांग नवीन अंतराधनांत वंटिली जावन समेची बेसांव जोडिल्ले तुमकां समेस्तांक अभिनंदन बडयता. सरकार जरी जोड्यांकी अभिनंदन बडयता. तुमचे जिवी सुखाचे संतोषाचे समृद्धीचे जावं दी म्हूण मागता. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. फाल्यां परत सांगाता 8व्या दिसाच्या 9 सांगाता मेळया. आता जेवणाक आशीर्वाद मागया. जेवणाचेर आशीर्वाद मागच्याक तयार जावया. सुमेचे नवी आमचो आदार थाणे रसला सर्गाने संसार. सर्वीस पाव तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसो. रातव्या सर्गीच्या भोव मुगाळ बापा आमचे रसनारा आमी तुका अर्घ दिता. ह्या ब्रेस्तराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुंतळ घेवनचे भाग फोव केल्ल्या बसोत आणि ह्या नव्याच्या 7व्या दिसाच्या नव्यान वांटेली जावनचे भाग फोव केल्ल्या बसोत तुका आमी अर्घ दिता. आतां आमी जेवणाक आयतीन जाल्या. हे जेवणाचे तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक वावुरलेल्या पिल्यार मायवाड्याकारांचेर गुरकाराचेर प्रतिनिधीचेर तांकां सांगात दिल्या कोमक केल्ल्या समेज तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेज दानीचेर आशिर्वाद घाल. तशेंच हें जेवण जेवतल्या महारीकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वडावडी ते उपकारतात. आत्म्याच्या वडावळीच्या कणा खातीर वावरूंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जोची ते रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आता पवित्राची मागणी आसा. एक या जागा मध्ये येता आणि एक या जागा सगळं पवित्राची मागणी करता. भक्ती तुम्ही येवचे मध्ये येना का रावा. सांडून हांव जियोसो ना जेजू. जेजू मोच्या जेजू. तुका सांडून हांव जियोसो ना जेजू. जेजू मोच्या जेजू. तुका सांडून हांव जियोसो ना जेजू. जेजू मोच्या जेजू. जेजू मोच्या जेजू.